सगळ्यांक एक निवेदन करता. आज मिनिस्टर विश्वजीत राणे काल आज 3 दीस एबसेंट आशिल्ले. ताणें पयलेंच BSc ताणें आमकां नोटीस दिल्ली आनी त्या दिसा आजचें क्वेश्चन जे आसा न्ही जे आन्सर CM करतले. समजा येदा कदाचित तुमकां जर ताज्याच कडेन अपेक्षीत आसा जाल्यार तुमी 27 तारखेक ते क्वेश्चन घेवंक शकता. Sir, under Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of business of the House are hereby postponed unstarred LAQ number 138 for the next session, being voluminous. चड टायम काडनासतना हावजाचो एक फकत मेन्शन करूंक सोदता की हांव सरकाराचें अभिनंदन करूंक सोदता इन पर्टिक्युलर आर्ट एंड कल्चर मंत्र्याचें. सर स्पीकर सत्य उलयलें हावजाचो टायम वेस्ट करता. सत्य उलयलें म्हणून क्वेश्चन सुरू आसतना सत्य मंत्री उलयता केमाच केमा आहा म्हणून हावजाचो टायम वेस्ट करता. प्रूफ करता म्हणून काही फुडें हावजाचो टायम वेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन वयदल्ली आसा स्पीकर सर. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 Elton Di Costa, Uriel Lemo. Because I may permit to be asked question number 1A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, it appears that all affairs, marital and extramarital, I mean to say, those with merits and without merits, are handled in a smart way, resulting the smart city turning into a smart city with human excretion falling on in open due to breakage of sewage chambers. There is a complete mess in the smart city works. The information given to us is a complete gotala. Speaker sir, my first supplementary question is, we had asked from the particulars of funds sanctioned by the central government and the state government for Imagine Panjim Smart City Development Limited, IPS-CDL, for the smart city project from the date of inspection till date, along with the funds received and funds utilized. As per the reply given to us, sanctioned amount was 490 crores by the central government and rupees 490 crores by the state government. This total comes to 980 crores. As per the reply by IPS-CDL, amount received is 294 crores from central government and rupees 294 crores from the state government. This total works up to 588 crores. As per the reply given to me, Speaker sir, utilized funds are 290.52 crores of central government funds and rupees 247.35 crores from the state government funds. The total is 537.87 crores. In another unstarred LEQ 118 answered today by Maqsada Benzi, according to answered question, the total amount spent by IPS-CDL is 538.11 crores. Speaker sir, my question is, why there is a difference in amount spent? Is it a cut-paste job? Or how do we trust these figures? स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीच्या कालूय डिस्कशन जालां आनी आयजूय पयलोच प्रश्न आसा. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम 2016 सुरू जाल्लें आनी आतां इन ऑक्टोबर 2023 सुमारे काम कंप्लीट जातलें. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें स्मार्ट सिटी मिशन हाच्या अंतर्गत जवळपास 6 एजन्सीज हें काम सगळें करता. आतां कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लिटेड, ओके, ह्या वेगवेगळे कडेन डिफरन्सीस जे आसा जो पर्यंत ते कंप्लीट जायना तो पर्यंत आतां फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 952.90 crores आनी कॉस्ट ऑफ द कंप्लिटेड प्रोजेक्ट इज 335.42 crores अशें आसा. स्पीकर सर, थोड्या कामाच्या बाबतीत काल आमच्या पणजेचो आमदार आनी मिनिस्टर मोन्सेरात हाणें सांगलें की काही कन्सल्टंटाच्यो फॉल्ट आसा आनी ताजेर आमी वर्किंग करता ते कंप्लीटूय करतले, कंप्लीट करपाक घेतलेय बी. आता फॉर एग्जाम्पल पंपिंग स्टेशन आनी ते आमी WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत बसयला. वी आर गिवींग पर्टिक्युलरली एलोकेटिंग दॅट फंड टू दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी तेच्या उपरांत डिपार्टमेंट कंप्लीट करता आनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही स्मार्ट सिटीक सबमीट करता. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां सिवरेज कॉर्पोरेशनाक जर काम दिल्लें आसत
जाल्यार तें काम सिवरेज कॉर्पोरेशन आमकां कंप्लीट करतलें. हितूर खंय तरी म्हणजे डिफरन्स ऑफ फिगरांनी दिसता पळय एखादो दुसरो तो ताका लागून दिसता. बट वन्स आमी प्रत्येकाची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत घेता आनी वी हॅव गिवन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुवें मागल्या ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेटूय दिल्या. त्या खातीर स्पिकर सर आमी स्मार्ट सिटीच्या वतीन म्हणजे जे बरे प्रोजेक्ट जाल्या ताजेरूय उलोवपाची गरज आसा. म्हणजे आमी ध्यान सेतू तोय केलो, योगा सेतू तोय केलो. ध्यान सेतूचेर म्हाका दिसता जो लायब्ररीक कनेक्ट करता ताजेरूय एकदां वचून पळोवचें. म्हणजे एखादो दुसरो वायट जाला प्रोजेक्ट आमी तेजेरूच उलयता, बरे प्रोजेक्ट जाल्या पळय न्हू तेजेरूय उलोवचें. योग सेतू आनी बाकीचो सगळो केला पळय तेजेर अशे डिफरंट प्रोजेक्ट आसा. तुका खंयचो जर स्पेसिफीक प्रोजेक्ट जायत आनी स्पेसिफीक प्रोजेक्टाचेर जर खंयच्या व्हॅल्यू डिफरन्स आसत जाल्यार तुवें सांगचो, हांव काडून दिता. Okay, Speaker sir, my second supplementary is what action the government has taken to fix responsibilities of negligence as well as the corruption which resulted in substandard work till today. What is the action what you have taken from this development work what you have spent? What action you have taken? स्पीकर सर, पयलो CEO जो आशिल्लो त्यांनी काही वेगवेगळ्या कामाच्या बाबतीत जी त्याच्या कडल्यान निग्लिजन्स आनी बाकीचे सगळे जाल्ली ताजी कंप्लेनूय फायल केल्या, विजिलन्सा कडेन आसा. आनी इवन दो इन द पुलीस डिपार्टमेंटानूय तेजी आमी कंप्लेन फायल केल्या. सो इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. जातली ती स्मार्ट सिटी काबार आसूं पयलीं वॉट एवर इन्क्वायरी? येस स्पीकर सर, फास्ट ट्रॅक करपा लायता हांव जेणे करून. बट ताका आमकां जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना ताका ऑलरेडी काडून उडयलो. आणि त्याच्या उपरांत स्मार्ट सिटीचेर वेगवेगळे CEO बाकीच्या सगळ्यांक खबर आसा कंटिन्युअसली काम सुरू आहा फ्रॉम 2020 टू टिल डेट. Speaker sir, my third supplementary is I had asked for photographs and video evidence on the current status of the work project. म्हाका अजून काय मेळना. Why that is not provided? Even on म्हाका दिसता गव्हर्मेंटात तुगेल्या वेबसायटीचेर no photographs, nothing is been available. So why it is? स्पीकर सर, प्रोजेक्ट कंप्लिटेड प्रोजेक्ट आसा हे आमी सगळे अपलोड करीत आसा. जर करूंक ना जाल्यार हांव सगळे प्रोजेक्ट जितके कंप्लीट जाल्या तितके प्रोजेक्ट हे हांव सगळे सायटीचेर घालपाक लायता. खास करून स्पीकर सर म्हणजे मँग्रुव्ज वॉक हो प्रोजेक्ट जो आसा विच इज एप्रिसिएटेड ऑल्सो. आणि मँग्रुव्ज वॉक करपाकूय बी खूब जाण त्या प्रोजेक्टाचेर येता. ज्ञान सेतू प्रोजेक्ट विच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल. त्या खातीर आतां आमी पंपिंग स्टेशन विच इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीचो आसा. बाकी IT CCTV सर्वेलन्स. स्पीकर सर जाला कितें, हांव फक्त हितूर एकूच सांगता. हांव म्हणजे आमी जर पळयत तशें पळोवंक वचत जाल्यार कॉस्ट वायज इज ऑल्सो 33% काम कंप्लीट जालां. म्हणजे आमी जेन्ना 100% काम कंप्लीट करतले देन इट वील लूक द स्मार्ट सिटी. आमी फक्त आतां थोडे जाण स्टुपीड सिटी कितें तरी म्हणपाक लागल्या पळय न्ही, त्या नदरेंतल्यान पळयलें जाल्यार तशेंच दिसतलें. तेका ते 100% प्रोजेक्ट म्हणजे नो डावट बाबूश हॅव ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव्स टू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वर्क. ओके, बाकीचे सगळ्यांनी त्या खातीर 100% म्हाका खात्री आसा. लेट मी कंप्लीट 33% म्हणजे अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट वायज ऑल्सो इट इज 33% ऑफ द वर्क्स कंप्लीट जाला. 100% कंप्लीट करपा खातीर इनकम्प्लीट आहा ती कामां सगळीं कंप्लीट करता. देन 100% फोटोग्राफ्सूय आमी सायटीचेर अपलोड करता. आतांय तुका स्पेसिफीक जाय जाल्यार हांव सांगता. बट स्पीकर सर आतां हांव कितें म्हणटा, आतां सद्याक तरी ऑलमोस्ट 100 कोटी मोळ्यो. 100 कोट्यान तुली मोळटे म्हाका सद्दां 300 कोट्यान काम. कंप्लिटेड प्रोजेक्टाच्या लिस्टा तेजेर आमी 335 कोटी म्हणल्या आनी कंप्लिटेड प्रोजेक्टाचे लिस्टय जे आहा पळय न्ही ते आमी तुका सबमीट केला. उरलेले इनकम्प्लीट स्पीकर सर कंप्लीट करता. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री सांगता कालच्या दिसाकूच आणि आय विल बी व्हेरी स्पेसिफीक. आय विल आस्क यू 3 सप्लिमेंटरीज. स्पीकर सर, जे तो सांगता की इन्क्वायरी जातली, ताका दोतले कोण आहा तो CEO कोण आसलो तो पासपोर्ट बी जप्त करा. 7 वर्सां जाली हो प्रोजेक्ट चलता. तो मागीर तो नीरव मोदी आनी तो दुसरो विजय माल्या भाशी बी तो असो कित्याक तो क्रेडीट कार्ड बी घेवन भोंवतालो. स्पीकर सर, नाव आय हॅड आस्क्ड फॉर व्हेरी स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन. स्पेसिफीक मुगे क्वेश्चन कितें जाल्लें पयलें की ऑन वेरियस इन्सिडंट्स एंड डिटेल्स ऑफ केसीस ऑफ caving of land, breakage of water and sewage pipelines, flooding of drains, flooding of roads, dilapidated condition of structures, projects, जे create केले under smart city mission.
हेजे डिटेल दिच मू म्हाका E1 मू एक एनेक्शर दिला तितून कितें आहा तितून स्पीकर सर incidents that are mentioned in 8 incidents delay and these 8 incidents from October 2022 to June 2023 under IPS CDL they have put the blame on G Suda on WRD and PWD आता मुखेलमंत्री तरी सांगतालो पणजे बुडपाना म्हणून अग्री कोता बुडोल म्हणून काल इतलो चर्चा जाली सारकें मरे बुडलें पणजे फ्लडिंग जालें आता हिंगा फ्लडिंग जाल मग इंचाल्ले डिटेल दिले डिपार्टमेंट थिंगा डिटेल दिले आमगेले जे मिडिया भाव आहले जे थिंगा पणजे आम सगळे गेल्ले ते फ्लडिंग दिसती पडले डिटेल वाय आर द डिटेल्स ऑफ फ्लडिंग नॉट प्रोवाइडेड आय वॉन्ट टू आस्क द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी की whether the government wants to say की जे मीडियान फोटोग्राफ गायले जे केविंग जाताले जे पब्लिक फंड उदकान गेले स्पीकर सर हे फॉल्स आहले का म्हणून कित्याक हे फ्लडिंग जाला म्हणून म्हाका हो रिपोर्ट कित्याक दिल ना वाय दिस इन्सिडंट्स आर नॉट मेन्शन इन एनेक्शर E1 स्पीकर सर ड्युरिंग द हाय टायड आमकां पणजेंत थोड्या जाग्याचेर उदीक भरतना दिसता इट इज नॉट अ फ्लडिंग इट इज फॉर द टेम्पररी पिरियड तितक्या वरां पुरते फ्लडिंग हाय टायडच्या वेळार थोडे कडेन आमकां उदीक भरलेलें दिसता हांव तें मान्य करता ना म्हणना बट रेस्ट ऑल म्हणजे पयलीं सारकें जशें उदीक भरून उरतालें त्या पद्दतीत अंदूय खंयसरूच उदीक तितको वेळ भरून उरूंक ना स्पीकर सर हाय टायड आनी लो टायड आतां जाता पयलीं जातालें न्हू तें मुखेलमंत्री हाय टायड आनी लो टायड जाता म्हूण गोंय जाता म्हूण खबर आसूं ना तेणें स्टेटमेंट केलो फ्लडिंग जावपा ना म्हणून स्पीकर सर द डिपार्टमेंट देर इज वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉइंट आउट टू द चीफ मिनिस्टर देर इज नो कोऑर्डिनेशन 4-5 डिपार्टमेंट आहाय कोण ब्लेम घेतलो बरें स्पीकर सर आता मुगेलो दुसरो सप्लिमेंटरी द रिप्लाय that you have stated that the work order of 22.27 crores was issued on 13 December 2021. Ada e work order kita dilli for restoration and refurbishment and the design office of the premises of the Imagine Panji Smart City म्हणून एक work order दिल्ली 22 करोडाची आणि 14 crore speaker sir is already spent म्हणजे 50% work is completed 14 crores have been given to them आता हे हुई तेंगेले ऑफिसास speaker sir जे आदिल शाहची पॅलेस आसली जे पहिले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आशिल्ले where tallest figures like Bausaib Bandodkar like Jack Sikera तुमगेले 4 आमदार पहिले जेन्ना आमदार जाल्ले त्या वेळा थिंगा आशिल्ले आता स्पीकर सर जे चप्पर फाडके मुझे देव आमचे बरं आहा चप्पर फाडके पावसा जे चलता गोंयांत हे दाखोवन दिता की म्हाका आतां स्पीकर सर मुख्यमंत्री कडेन विचारपाक जाय छप्पर फाडके हे जे आदिल शाह पॅलेस आहा ही मांदोवीन बुडटली ओ बुडपाना कित्याक हेजे हॅव यू डन अ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट ऑफ आदिल शाह पॅलेस बिफोर कमेन्सिंग द रिफर्बिशमेंट ऑफ दिस वर्क बिफोर दॅट हॅव यू डन अ स्ट्रक्चरल स्पीकर सर ऑपोजिशन लिडर ओल्ड सेक्रेटरीएट हाऊसाच्या बद्दल उलयता ओल्ड असेंब्ली कॉम्प्लेक्स ओके ताचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लीट केला जाय जाल्यार ताचो रिपोर्ट हांव घेवपाक लायता ताचो केला PWDन स्ट्रक्चरल केला त्या खातीर एकदा न्ही दोनदा केला ते स्ट्रक्चर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलना स्पीकर सर तो रिपोर्ट प्लेस करचो हांव दिवपा लायता स्पीकर सर तो स्ट्रक्चरल ऑडिट केलना चीफ मिनिस्टर प्लीज डोंट टेक द केलं म्हणते मग केलं जाल्यार तुका जितलें म्हणटा सबमिट रिपोर्ट आयज ना जाल्यार फाल्यां हाडून दिता स्ट्रक्चरल ऑडिट केला तो येस स्पीकर सर मुगेलो तिसरो सप्लिमेंटरी नाव at serial number 25 of Annexure B 123 crores aso ek work order was issued on 7 December 2021 and it was expected that the date of completion would be 31st March 2024 and into kidalo scope kidalo ki improvements of roads including upgradation augmentation of footpaths cycle track dedicated to utility corridors, laying of utilities like electrical, water supplies, procurement and construction, an amount of 62.58, almost 50% amount speakers was spent, and only 30% work out, 50% any payment kala. Now, it also has the optic fiber. I hope
जे IT मिनिस्टर आहे ते ऑप्टिक फायबर हरगर फायबर इन्क्लूड केल्ले मग this now you have to be aware of that. Speaker sir, now my point is that the delays in the work delays are attributed to the damages caused to the existing utilities. जे सध्या utility damage झाले तेच लागून हे झाला while laying the new utilities. Now the damages caused due to shallow depth, haphazardly laying of existing utilities, delay in finalization of sewerage network. Speaker sir, हे सगळें जे चलता आसतना काल आमदारान आनी मंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो की सॉइल टेस्टिंग जावना. Whether soil testing was done before commencement of all these works and who is responsible for all these haphazards, the chief minister needs to answer. Soil testing कोण आसतना हे जे स्मार्ट सिटी आले ते स्मार्ट सिटी कोण उडयला हे हेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जबाबदारी मुखेलमंत्रीन दिचे. Without soil testing, how did this happen? Speaker sir, for the specific project खातीर soil testing करप हे गरजेचे आशिल्लें हांव मान्य करता. Not for all the project. For example, the flood litigation project जो आमी WRD मार्फत केला तेका soil testingची गरज आशिल्ली खरेंच, बट तेका डिले जाला ताज्या उपरांत करून घेतले आनी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो. बट बाकीच्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक जेका गरज आसतना soil testing करूंक ना असो खंयचोच प्रोजेक्ट ना. बाकीची जेका गरज आसा तेजे soil testing केल्लें आसा. श्री विजय सर. स्पीकर सर जाला लास्ट विजयराव माझे बस. स्पीकर सर हिंगा हे घोटाला जे बाब एल्टन बाबान सांगला ते भाशी and crores of rupees and मुखेलमंत्री तीन जेन्ना सप्लिमेंटरी विचून जाले घोटाळा म्हणटा कोणी जालो. तीन जाले विचून आन्सराय दिली हांवें. स्पीकर सर you have to कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन सांगले स्पीकर सर की हिंगा आमी मागले की एक हाऊस कमिटी जावपाक. स्पीकर सर हाऊस कमिटी ना स्पीकर सर जुडिशियल कमिटी विचारचे सर एक मेजर स्कॅम परत एकदा मेजर स्कॅम जुडिशियल इन्क्वायरी जय सरदेसाय उलयता तो सर मुखेलमंत्री झाले तुझे तीन क्वेश्चन झाले तुझे. जय सरदेसाय. हे सांगपाची गरज ना. मुखेलमंत्री सांगचे की तो इन्क्वायरी करतलो तो. स्पीकर सर CM एक मिनिट तुम्ही उत्तर जे दिला थंय एनेक्शर E2 म्हणून थंय 10 लोकेशनां दिल्या जंय केबल्स डॅमेज जाल्या. पावर केबल्स, कॅट 6, फायबर केबल्स ह्यो डॅमेज जाल्या म्हणटा तुम्ही. 9 घाल्ल्यो केबल डॅमेज जाल्या हे तुमचोच एनेक्शर सांगता. स्पीकर सर अकाउंटेबिलिटी खंय आहा? कोण रिस्पॉन्सिबल? ओपोजिशन लिडर उलयता ते सारकें. हू इज रिस्पॉन्सिबल? स्पीकर सर सगळ्यो केबल डॅमेज जाल्या आनी विल नीड टू बी रिप्लेस्ड. आता ओरिजिनल घालपाक केबल कितले पयशे मोडले आनी नवे रिप्लेस करपाक कितले पयशे मोडटले हे आमकां जाय. आता इज दीस नॉट अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फंड्स? Chief Minister will agree, and I am agreeing with the Honorable Art and Culture Minister's statement yesterday that this is a bigger scam than his scam. It's correct because now हांव एकूच क्वेश्चन विचारता हांगा एक प्रोजेक्ट मॅनेजर बी आहा काय ना? काय एक रोकडा कोण तो लेबर रस्त्या वयलो 1000 घेवन हाडून दवरला. विजय सर तुझे स्पीकर एक मिनिट सीएम एकूच मिनिट तुझा प्रश्न विचार. एकूच मिनिट प्रश्न स्पीकर सर सीएमान घरां बी बांदली आसतली ना आपलें घर रिपेर केलां आसतलें. पयले वायरींग केलें मागीर घर बांदलें मागीर वायरींग तुटलें मागीर घर तुटलें आमी दोनूय रिप्लेस केलीं. अरे हे कितें? स्पीकर सर हाका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी वी आर नॉट द रायट पीपल. जुडिशियल कमिटी जाय, हाऊस कमिटी न्ही. एक्स जज जे हे स्कॅम मुखेलमंत्री मानून घेता आहा म्हणून आता बसून घ्या. स्पीकर सर सगळे सीसीटीव्ही चलनात. टेम्पररीली डाऊन म्हणून आन्सर दिला. स्पीकर सर तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुझो. सर विजय सरदेसाय तुझा स्पेसिफिक प्रश्न जावपाक जाय. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दियात. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. स्पीकर सर त्यांनी जे सांगला आम्ही शोकोज नोटिसीस कॉन्ट्रॅक्टरांक इश्यू केला
अरे अरे 7 वर्सां लागोली ज्युडिशियल इन्क्वायरी भितर पडता जेलार नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर 7 वर्सां लागोली बसून घ्या. सर 7 वर्सां जाली सर तो सांगता तेजेर आमी कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या आणि म्हणजे कोणाक कोणाक केल्या दाखय इलेक्शनान कित्याक दिवना आमी आतां इश्यू केल्या स्पीकर केन्ना केल्या प्लेस ऑन द टेबल ऑफ हाऊस मिस्टर विजय सरदेसाई आन्सर करता. स्पीकर दाखोवंक जाय विजय सरदेसाई बसून घ्या. हाऊस कमिटी जावपाक जाय इश्यू केल्या नो क्रॉस टॉक. सर बसून घ्या. हाऊस कमिटी जावपाक जाय. अरे मुख्यमंत्री आन्सर करतायत न्ही तुम्ही बसून घ्या मरे. स्पीकर सर तशें तेणी सांगला पळय न्ही आमी शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या जाय जाल्यार ताका हांव आत्तां हाडपाक लायता जाय जाल्यार मागीर टेबल ऑफ द हाऊस दवरता कारण तो जे सांगता पळय न्ही बाकीच्या खंयसर जे फॉल्टी आशिल्ले ताजेर आमी इन्क्वायरी करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A. Speaker, sir. Nikan Shetty. 2C question. Go. Sir. 2C. Speaker, sir. म्हजो जो क्वेश्चन आसलो लोकोत्सवाचेर आसलो. Director of Art and Culture in association with West Zone Cultural Center Udaipur, Kala Akademi, Goa and other government agencies हो लोकोत्सव करता. लास्ट इयर हो लोकोत्सव आमच्या कडेन जानेवारी 30 तारीख ते 8 फेब्रुवारी पर्यंत जाल्लो. 28 तारखेक आमच्या मिनिस्टरान सांगलेले की ह्या लोकोत्सवाक 800 आर्टिस्ट आसतले 800 आर्टिस्ट अक्रॉस ऑल ओव्हर इंडिया आणि 600 क्राफ्ट पर्सन आसतले. आता ह्या क्राफ्ट पर्सन सगळे इंडियेचे असतात गोंयचे असतात आमचे गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपय असतात फूड स्टॉलय असतात. म्हजो एक प्रश्न आसा की ह्या लोकोत्सवाक जे 800 आयिल्ले म्हाका ब्रेकअप जाय खंयच्या स्टेटींतल्यान कितले आर्टिस्ट हांगा पार्टिसिपेट जाले इन्क्लुडींग गोव्यांतल्यान कितले पार्टिसिपेट जाले हो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर आदरणीय आमदारान एक प्रश्न केल्लो आसा ताका उत्तर दिता आसतना लोकोत्सव गोवा राज्य त्याच प्रमाणे आमचे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर हेंचे जोड पालवान घडटा आणि आर्टिस्ट जे आमकां धाडटात पळय न्ही ते सगळ्यो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर तांकां नॉमिनेट करता. ताजे आत्तां कितले आर्टिस्ट गोंयचे जर आर्टिस्ट जर आसा ताजे लिस्ट म्हजे कडेन हातान आसा तें हांव आमदाराक आत्तां दिवपाक शकता. म्हणजे ऑल ओव्हर जे भारतांतल्यान वेगळे जे आर्टिस्ट वेगवेगळ्या राज्याच्यान आयिल्ले आशिल्ले ताजे लिस्ट हांव तुमकां जाल्यार फाल्यां म्हणजे हांवें मागलां एक्चुअली होय म्हाका प्रश्न येतलो तो म्हाका खबर आशिल्लो पण म्हाका तें अजून लिस्ट एक्चुअली नंबर ऑफ आर्टिस्ट आणि ताजे नांवां सकट म्हजे कडेन हाडटा ना पूण हांव तुमकां आमदाराक दिवपाक शकता कारण तें वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर धाडटा. गोंय राज्य फक्त आमचे गोंयचे जे ट्रुप्स जे आशिल्ले आर्टिस्ट जे आशिल्ले तांकां नेमियार केल्ले आसा आनी ताजे नांवां जाल्यार आनी आर्टिस्ट जाल्यार अलॉंग विथ द एसोसिएशन जे आसात ताजें नांव हांव आमदाराक दिता. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न ह्या लोकोत्सव फेस्टिवलाक बजेटीन एक्चुअली 2021 2 कोटी 33 लाख मोडलेले. बजेट एस्टिमेट 21-22 2 कोटी जाल्ली रिवायज एस्टिमेटातय 2 कोटी जाल्ली परत बजेट एस्टिमेट 22-23 2 कोटी जाल्ली. पण आन्सर दिताना एक्सपेंडिचराक आन्सर दिला 3 कोटी 45 लाख 47,882. आता म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय जेन्ना बजेट एस्टिमेट इतलो जालो आणि ही जो वाडला तो अराउंड 66% वाडलेलो आसा. सो मिनिस्टरा कडल्यान म्हाका इतलेच जाय हो इतलो कसो वाडला हाचो ब्रेकअप कितें आणि हो जर इतलो लोक उत्सवाचो सडनली इतलो हायक जाला ऑलमोस्ट डबल जाला जाल्यार वॉज नॉट दीस वॉज म्हणजे ऑफिसरांक खबर नाशिल्ले ऑर जेन्ना लोक उत्सव केल्लो तेन्ना तुमी प्लॅन करूंक नासले काय. सो हाचे म्हाका डिटेल ब्रेकअप जाय आणि असो जर प्रत्येक इव्हेंटाक आमचे जर पैसे डबल जावपाक लागले जाल्यार कशी बजेट आमी मेंटेन करतले. बजेट कित्याक करपाक जाय येता तशे इव्हेंटाक पैसे मोडपाचे उरलेले आपले गेले तशें करपाचे. आणि दुसरें म्हणजे कशें आसा आणि मिनिस्टरान तेन्ना ते 28 तारखेक म्हटलेले की 800 जाण तुम्ही पार्टिसिपेट जाता ऑन वॉट बेजीस म्हटलेले म्हणजे जर नाल्यार ब्रेकअप आसपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आशिल्लें. तुमी म्हटल्यार 800 जाण तुमी म्हटलेलें क्लियर 800 जाण ऑल ओव्हर आर्टिस्ट येतले 600 स्टॉल्स घेतले म्हणजे खंयच्या बेजीर म्हटलेले जर ब्रेकअप ना जाल्यार. सो म्हाका दोनूय हांचे
स्पीकर सर, जे स्टॉल्स जे दिल्ले आशिल्ले ते स्टॉलाचो प्रत्येक जो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट आमी डेबिट कार्ड आणि UPIच्या माध्यमांतल्यान आमी रिसीव केल्लो आशिल्लो. आता बरेचशे कडेन काही गोष्टी जाल्ल्यो आसा जो ब्रेकअप हांवें तुमकां हाडिल्लो आसा. बरेचशे कडेन आमी शेअरिंग बेसिसाचेर आमी स्टॉल्स दिल्ले आशिल्लो, कारण जो आमचो टार्गेट जो आशिल्लो जो 600 किंवा 800 जे आर्टिस्ट जे येवपाकले ते आमकां चड जाल्ले आशिल्ले. आणि तरी आसतना कोणाक आमकां न्हयकारपाक जाय आशिल्लें, कारण लोकोत्सव हो गोंयांतलोच न्ही भारतांतलो हो एक फ्लॅगशीप हो एक कार्यक्रम जावन आसा. हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर भारतांतली नियर इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां ट्युरिस्ट येतात. जे ट्युरिस्ट आपूण लोकोत्सवाची वाट पळयतात, कारण जे हँडिक्राफ्ट जे असतात ते हस्तकला कारागीर जे असतात ते वेगवेगळ्या राज्याची हस्तकला थंय प्रदर्शन करतात. आणि लोकोत्सव इतलो फुटफॉल असता की एकंदरीत खास करून आमच्या पणजेच्या आमदाराक खबर आसतलें की थंय पार्किंग किंवा इतलो क्राउडेड असता, कारण ह्या लोकोत्सव खरोच एक आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पाविल्लो आसा. आणि म्हणूनच तेजो सगळो जो स्टॅटिस्टीक जो आसा तेजो सगळें पेमेंट आमी वॉचरांनी सुद्दां घेवना किंवा कॅश सुद्दां घेवना, ऑन रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा. आणि फक्त आमी स जे स्टॉल्स दिल्ले आसात ते आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ले आसात. त्यो बी फ्री ऑफ कॉस्ट कोणाक दिल्ले आसात, तातूंत भितर दोन हँडिकॅप्ड लोक आसात. आणि आमची गव्हर्मेंट जी ऑफिसीस डिपार्टमेंट्स जी आसात, फॉर एक्झाम्पल पुलीस, फायर फायटींग, इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, ह्या हांकां आमी फ्री दिल्ले आसात, कारण ते आपले प्रत्येक पावटी जी योजनेच्या अंतर्गत आपले जो प्रॉपर जे मटेरियल जे आसा ते डिस्प्ले करता. दुसरो प्रश्नाचें उत्तर दिता आसतना की बजेटेड अमूक आशिल्लो, कारण एक वेळ म्हाका दिसता ह्या फाटल्या पावटी बजेट आमी थोडोसो काही गोश्टी पयलू केल्लो आशिल्लो, पूण ज्या वेळाचेर आमी एप्लिकेशन मागयलें त्या वेळाचेर एप्लिकेशनां अशी भरपूर जाल्ली. आणि परत हांव सांगपाक सोदतां की लोकांक कोणाक न्हयकारपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक्स्ट्रा मागीर आमचे माटो जे आसात ते वाडिल्ले आसात. आणि म्हणूनच थोडोसो एस्टिमेट जो तातूंत भितर एक्स्ट्रा जाल्लो आसा अशें हांव नमूद करतां. आणि ताचे सगळे जो गव्हर्मेंटाचे एप्रुवल बाकी सगळ्यो काही गोश्टी आमी तो घेतिल्ल्यो आसात. डिटेल तुमकां जर जाय जाल्यार हांव तुमकां ते दिवपाक सोदतां. स्पीकर सर, म्हजो तिसरो प्रश्न. आमचे गोंयचे लोक हातून पार्टिसिपेट जातात, सेल्फ हेल्प ग्रुप जातात, आमचे आर्टिसन जातात, आणि तांच्या कडल्यान प्रत्येक स्टॉला मागे 6,000 रुपया घेतात 10 दिसां खातीर. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसलो, हो लोक उत्सव आसा तो तांकां बेजिकली आमी प्रमोट करपाक आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा की प्रत्येक तालुक्यांतल्यान जे कोण पार्टिसिपेट जाता तुम्ही ऑल ओव्हर इंडिया तांच्या कडल्यान चार्जीस आहेत. गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि आर्टिस्ट म्हणजे तांच्या कडेन कार्डां बी आसता त्या आर्टिस्टां कडेन, तांकां तरी सरकारान हे स्टॉल आसा ते फ्री दिवचे, ज्याच्यामुळे तांकां बाबडी तांची शोकेस करू शकता. सो ते एक मिनिस्टरान रिक्वेस्ट घेवपाची गोंयच्या खातीर घेवपाक जाय. आणि दुसरो हो लोक उत्सव म्हाका दिसता कितलो असो पणजेतूच करतात. सो सगळ्या तालुक्यांक इन्वॉल्व जावपाक जाय, म्हणून हो रोटेशनली प्रत्येक तालुक्यान करपाचो, सो दॅट थंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तिसले आर्टिस्ट आनीक एक्टिवली इन्वॉल्व जातले. नाल्यार सगळ्याकच काय पणजे येवन हे पडना. हे दोन म्हजे एक रिक्वेस्ट आसा ते एग्री करपाचे. अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आमच्या आदरणीय आमदारान उपस्थित केल्लो आसात की लोकोत्सव बरेच वर्स जाली, हो 22वा लोकोत्सव आमी ऑर्गनायज केल्लो आशिल्लो आणि बरोचसो पावटी प्रयत्न केलो स्पीकर सर की तो आउट ऑफ पणजे व्हरपा खातीर. आणि म्हाका याद जाता की ज्या वेळाचेर पयलेच फावटी हांवें कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचो ताबो घेतिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर मडगांव आमी लोकोत्सव असो न्ही की वेगळो एक आमकां एक स्पेशल वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्यान आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो आशिल्लो. पूण हँडिक्राफ्टियन जे असतात ते आउट ऑफ टावन शिफ्ट जावपा खातीर खूब डिफिकल्ट जाता आणि तांकां नुकसाण जाता. कारण पणजेचो फुटफॉल आणि बाकीचो ग्रामीण भागातलो फुटफॉला भितर खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. कारण प्रत्येक जो कारागीर जो आसा जो व्यवसाय करपा खातीर येता आपलो स्पेशल जे 10 दीस प्लस तांकां येवपा वचपाक 14 दीस जो सगळें सामान घेवन येता आणि सामनाक बाकीचे कडेन जर लायले जाल्यार थंय गिरायक जायना. हे आमी वस्तुस्थिती हांवें तुमच्या मुखार मांडिल्ली आसात. आतां गोंयकारां खातीर स्पेशल
जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो ताजेर हांव आत्तां उत्तर दिवपाक शकना, कारण इट इज नॉट ओन्ली द गोवा गव्हर्मेंट वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्या अंतर्गत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार हाडून तदनंतरूच काही गोष्टी निर्णय घेवपाक हांव शकता. बट डेफिनेटली लोकोत्सव हो टोटल बाकीचे सगळे राज्यांचे हँडीक्राफ्ट जे आसात तेन्नाच ताका बरें आज मोल प्राप्त जाल्लें आसात. कारण गोंयचे आमचे नॉर्मली जर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप ते फक्त खाद्य पदार्थ करतात, पण लोकोत्सव इज स्पेशली मेंट फॉर द हँडीक्राफ्ट्स. आणि त्यो हँडीक्राफ्ट जे आसात ते गोंया कडेन तितले त्या मानान जशे जाय, जो कस्टमर जो आसा, जो फुटफॉल जो पणजेचो जो आसा, जो ट्युरिस्ट जे आसात ते ट्युरिस्ट सुद्दां जे बाकीचे जे राज्यांत जे, कारण गोंयचे जे प्रॉडक्ट जे आसात ते इजिली अवेलेबल इन द मार्केट असतात किंवा स्ट्रीट वेंडरा कडेन ते असतात, पण स्पेशली लोकोत्सवाक जे पळोवपणा येणारे जे आसात किंवा गिरायक जे आसात हे वेगळे असता. आणि म्हणूनच जो मागणी जी आमदारान केल्ली आसा तेजेर आत्तां हांव न उत्तर दिता आसतनाच वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्या आमची कमिटी जी आसता ते कमिटीक हो प्रस्ताव मांडून तदनंतरूच हांव तुमकां उत्तर दिवपाक शकता. Start question number. Just one suggestion to the Honorable Minister, that you should also rope in, apart from art and culture, SAG, Handicraft Department, Ravindra Bhavan, Kala Academy, Konkani Bhasha Mandal, Theatre Academy. While planning and organizing this, you should take it is like a state function and try to organize a mini Lokotsav in all the other constituencies as well or other talukas. Try it. या संदर्भात लोकोत्सवाचो एक आमचो जो वेगळो एक पण बाकीचे जे कार्यक्रम जे आसात ते बाकीचे सगळे ह्या तियात्र अकादमी म्हणू नकात किंवा रवींद्र भवन म्हणू नकात किंवा जे एनजीओज जे कार्यक्रम करतात असे सबंद गोंया भितर आमी कार्यक्रम करतात. तातूंत भितर अशे तरेचे हँडीक्राफ्ट सुद्दां प्रेजेंट करतात. सपोज स्पेसिफिकली तुमकां जर कितें जर सांगपाक जर आसत जाल्यार तुमी म्हाका इन प्रपोजल काही गोश्टी दिवन तेचेर डेफिनेटली आमी विचार करतलो. Start question number 3A. Speaker sir, start question number 3A. Speaker sir, answer as per competition. स्पीकर सर, हो जो स्टार क्वेश्चन आसा तो पर्टिक्युलरली प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आसा आनी जी झाडां कट केला हेज्या बद्दल आसा. स्पीकर सर, आदोसीम मंडूर पंचायती अंडर आदोसीम विलेज येता आनी एक व्हडलो प्रायवेट फॉरेस्ट हो डिक्लेअर जाल्लो आसा. हो रिप्लायानूय येयल्लो आसा आमकां की सर्वे नंबर 8/1 हो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो हो प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर जावन बसून सो ऑलमोस्ट अरावंड 3,06,000 स्क्वेअर मिटर जागा, हो इतलो व्हडलो जागो आसलो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. आनी हो जो जागो आसा तितून आतां सब डिवायड करून तेंच्यांनी 30,000 स्क्वेअर मिटर हो तेंच्यांनी मिन्स खुबशे सब डिविजन्स जाल्या. सो हेजेर जेन्ना डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी फक्त 20 झाडां जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान 20 झाडां कट करपाक परमिशन दिल्ली आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डिपार्टमेंटान वचून थंय विजीट केला काय कितें काय इन्स्पेक्शन केला काय कितें ती बाकीच्या सर्वे नंबरान. फर्स्ट स्पीकर सर, पयली गजाल आमी प्रायवेट फॉरेस्टान कोणाकूच कट करपाचें परमिशन दिना. ज्या जाग्यार ताका फॉरेस्टाचें परमिशन आमी झाडां कट करपाक दिलां डॅट ते प्रायवेट फॉरेस्टान पडना. तो सेपरेट सर्वे नंबर आसा सब डिविजन, दॅट इज कंप्लिटली डिफरंट. त्या खातीर प्रायवेट फॉरेस्टान खंयचेच झाड कापपाक सरकार केन्नाच परमिशन दिना. स्पीकर सर, जेन्ना सावंत आनी कारापूरकर जी कमिटी आसली ती फॉर्म जाली तेजे नंतर शर्मा कमिटीच्या अंडर जी रिव्यू कमिटी गव्हर्मेंटाचीच बसयल्ली, इतली वर्सां जाली स्लो 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 करून आनी 3 लाख स्क्वेअर मिटर जो सर्वे नंबर पर्टिक्युलरली 8/1 डिक्लेअर केला आदोसीम विलेज पंचायतीन 8/1. परत सांगता तितून कितलेशे सब डिविजन जाले आनी हांगा म्हाका आन्सरूय येयल्लो आसा. सब डिविजन 1 हो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. सब डिविजन 8/1, 8/1B, 8/1C, 8/1F, 8/2 होय प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले आसा. हो आन्सर येयला डिपार्टमेंटा कडल्यान आन्सर येयला आनी तितून 8/1D आनी 8/1D1 हो कित्याक ना? हो कित्याक ना? हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक कितलेशे सब डिविजन केल्या, लँड यूज चेंजीस केल्या, लँड यूज चेंजीस खंयच्या रोलाचेर केल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कितें से आसा म्हटल्यार येदो व्हडलो फॉरेस्ट एक्ट आसा तो एक्ट फॉलो करता काय ना, थंय वचोन पळयता काय ना, हें कांय ना. तितून 2 एप्लिकेशनां येयल्लीं झाडां कट करपाक. 2 एप्लिकेशन येयल्लीं. एक एप्लिकेशन जें आसलें तें एप्लिकेशन डिपार्टमेंटान मान्य करून घेतलें आनी 20 झाडां तांकां कट करपाक दिली.
हें बॅक इन टायम. आतां रिसंटली तेंच्यांनी परत एक एप्लिकेशन घातलें 2023 घातलेली आसा आनी तेन्ना तांकां 5 झाडां कट करपाक मागलेली आनी ती 5 झाडां कट करपाक डिपार्टमेंटान दिवना की प्रायवेट फॉरेस्ट आसा म्हणून. सो हे जेन्ना डिपार्टमेंट म्हणटा नाजाल्यार जे बाकीचे जे सब डिविजन आसा ते सगळे प्रायवेट फॉरेस्टान आसा. सो जेन्ना आमी एकट्यान पळयता तेन्ना एक पर्टिक्युलर जो हें आसा सर्वे नंबर आसा तो एन्टायरली वांगडा येता, एन्टायरली वांगडा, सब डिविजन बीन कांय लागना, एकट्यान मेन्शन केल्लें आसा. स्पीकर सर, हा परतूय स्पेसिफिकली त्यांनी कारापूर सावंत कमिटी आणि बाकीच्यो सगळ्यो कमिटीचो उल्लेख केलो. आमी ह्यो सगळ्यो कमिटी करून बारीक मनशाक हितूंतल्यान खंय तरी ताजी जमीन ही प्रायवेट फॉरेस्टान येवची न्ही म्हणून सरकारान सातत्यात कॉपरेट केला. सरकारान जेची कोणाची प्रायवेट फॉरेस्टान ना ताजी भायर काडपाक सरकारान मदतूय केल्ली आसा. हांगासर कोण तरी मिसीस पुजा नायक म्हणून कोण तरी 8/1 तो म्हणटा त्या अनुसार जी प्रायवेट फॉरेस्टान येता पळय न्ही थंय आमी परमिशन दिवंक ना. आज सब डिविजन आणि बाकीचे प्रत्येकान आपलो सब डिवायड करून घेतलेलो आसा प्लॉट. त्या खातीर जो एरिया प्रायवेट फॉरेस्टान पडला तितूंतल्यान दिवंक ना, प्रायवेट फॉरेस्टान ना तितूर परमिशन दिलें. स्पीकर सर, सीएमान बरे पैकी आन्सर दिल्लें आसा. म्हटल्यार कशें हात मिलोवणी करता हेजे सीएमानूच आन्सर दिल्लें आसा. खूब कित्याक सेटींग म्हणूंक शकना म्हणटा न्हू, हात मिलोवणी करता पळय तेजे आन्सर दिल्लें आसा. आनी बारीक मनीस म्हणून सांगला सीएमान, बारीक मनीस हांव मेन्शन करपाक सोदता हे बिल्डर स्पीकर सर हांव उलयतां आतां. हो बिल्डर आसा, प्रिस्कॉन म्हणून एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आसा तेज्या अंडर आसा आनी तेणें तो कोण स्टेक होल्डर आसतलो ह्या बिल्डराची फूल जे हांव टेबल करतां कितें कितें आसा ते सनात बसून तेंची सगळी कशें कन्वर्जन जालां कितें जालां हें सगळें टेबल करता सर. हें म्हाजे कडेन सगळें आसा स्पीकर सर. ओके, सो हो बारीक मनीस म्हणटा. सो जेन्ना कोविडाचो टायम आसलो, कोविड टायमार हे सगळी कन्वर्जनां जाली. स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार ही सगळी कन्वर्जनां जाली फास्ट सारकी, रॅपीड स्पीड. बारीक बिल्डरांक फास्ट जाता आनी बारीक मनशांक केन्नाच फास्ट जायना. ही टोटल फास्ट स्पीडीन. तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता जे कन्वर्जन जाल्या ती हो 2019 मार्च 2019 फॉरेस्ट पळय कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते हे पळोवंक शकता सगळे. हांव टेबल करता हे कितले डार्क फॉरेस्ट आसा ते पळया. आनी मागीर इन मार्च 2019 उजो लायलो. ट्रेंड चालू आसा सद्याक, ट्रेंड उजो लावपाचो. दोंगराक उजो लायता आनी कन्वर्जन करपाक सोदता. जो जी कॅनपी आसा ती कमी करपाची. हो मेयाचो आसा, मे 2019. केन्ना? कोविडाच्या टायमार जेन्ना लॉकडावन पडलेले, सगळीं बंद नासली, सगळे बंद. मात हांगा हें सगळें चालू. हो पळय थंय रस्तोय नासलो. तो कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी रस्तो बांदलो. कांयच रस्तो, दोंगर. हांव वचोन जाणा आमचोय दोंगर आसा सायडीक. प्रश्न विचारतो कितें अपेक्षीत सर ते फुडें दाखयता आयज कितें सिच्युएशन आसा ती पळय. ही आयज सिच्युएशन. हें कितें जाल्लें आसा, हें कितें जाल्लें आसा. हें आयज हांगा कंस्ट्रक्शन येयला सगळी डिपार्टमेंटान. म्हाजो टीसीपीचो क्वेश्चन आसलो हांवें स्पीकर सर, स्पीकर सर हांव उलयता मागीर प्रश्न विचार. स्पीकर सर म्हाका क्लियर करपाक दी न्हू मागीर क्लियर जालें पूण स्पेसिफीक प्रश्न विचार. स्पीकर सर, जेन्ना अशी जी कन्वर्जन जाता आनी चेंजीस जाता, लँड यूज चेंज, हो टीसीपीचो प्लॅन आसा, रिजनल प्लॅनान कशी कन्वर्जन केला पळय. हांगा फॉरेस्ट दाखयला, हो पळय हो फॉरेस्ट दाखयला. हांगा म्हाजो सांगपाचो तात्पर्य एकूच आसा की हो जो एंटायर आसा तो फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. मात हितून जी कन्वर्जनां केल्या ही तांकां जेन्ना कमिटी बसयली आनी तेन्ना तांकां दिसलें की बाबा हो प्रायवेट फॉरेस्ट जातलो आनी आमची खंय ना खंय जे आसा ते कांयच जावची ना, आमचो जाग्यार कांय हें करूंक मेळची ना, आमकां कंस्ट्रक्शन करूंक मेळची ना. तेन्ना हेच्यान सगळी फायल मूव केली कंस्ट्रक्शन आनी ती फायल स्पीकर सर फायल फास्ट तेंच्यान पास केल्ली आसा. आनी हो जो स्टेटमेंट आसा हो तुमच्या मिनिस्टरान हो टीसीपी मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा. इट इज अ बिग स्कॅम ऑफ ₹500 crores. विरेश बोरकार तुका अपेक्षीत कितें आसा? स्पीकर सर पळय परत एकदां सांगता हांव, तो जे उलयता आज आमचो मिनिस्टर हांगासर ना, ताका हांव स्पेसिफीक सांगता आज फॉरेस्टाचेर क्वेश्चन आसा आनी हो फॉरेस्टा वयलो क्वेश्चन. ते हांवें जेन्ना आन्सर करपाक घेतला ताका क्लियर कट हांवें सांगलां. लिगल कितें आसा पळय न्ही तितकेच आमी हांगासल्यान प्रायवेट फॉरेस्टाचेर ना ताका परमिशन दिला. तो हांगासल्यान
परत रेव्हेन्यूवान गेलो, रेव्हेन्यूंतल्यान TCPन गेलो आणि तो डायरेक्टली आता TCPचे जे उलयता पळय न्ही ताका सांग जे दिसा TCPचो फाल्यां सकाळी मिनिस्टर आसतलो ताजे डिमांड आसा ते दिसा तूं उलय, मिनिस्टर कन्सल्ट आन्सर करतलो. त्या ती तुका आतां तूं स्पेसिफिकली फॉरेस्टाचेर विचारलास, फॉरेस्टाचेर विचार. स्पेसिफिकली नाही म्हणून हांवें सांगिल्लें मंत्री ना समजा कोणा जर तो क्वेश्चन जर त्या खात्याक जाय तर 27 तारखेक ताका अलाव आमी करतात. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफिकली जे फॉरेस्टाचेर उलयता हो जो पेपर कटींग आसा आनी हे म्हाजें लेटर आसा फॉरेस्टाक धाडलेलें. प्रश्न प्रश्न सांगता स्पीकर सर, या सेम प्रॉपर्टीचेर परत जे आसा पळय न्ही विरेश बाब स्पेसिफिक विचार. नाही एक मिनिट तुका मुख्यमंत्र्या कडच्यान कितें प्रश्नाचे अपेक्षीत आसा? स्पीकर सर, म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच जाय की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची, हेजेर थरळ इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्सान घालची, कित्याक कितलेशे डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट आसा बसून घ्या. आमकां इन्व्हेस्टिगेशन जाय हे म्हाका एश्युरन्स जाय. बरोबर बसून घ्या. स्पीकर सर, जेन्ना म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट ना थंयसर परमिशन दिला, हांव परत एकदां सांगता, जे डिव्हिजन जाला सगळे रितसर प्रोसेस कंप्लीट केल्ला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, त्या हितूर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो विशय येना. स्पीकर सर, हांव सगळे टेबल करता. स्पीकर सर, समज सीएम हे करपाक शकता आनी मिनिस्टर स्कॅम म्हणून सांगता, इन्व्हॉल्वमेंट सगळ्यांची आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलें न्ही तुका. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. स्पीकर सर, हांव हे टेबल करता. स्पीकर सर, हांव टेबल करता. येस स्पीकर सर, हे टेबल करूंक जाय म्हाका. Speaker, on this forest, there is a trend. What Chief Minister says is a correct answer as per the textbook. But foreign ki jata, forest notified munaha, forest is shown as a forest. Magi the department goes there and says interim report. Interim report and kattat forest. And then they say this is not a forest. Eshkon sogle ata, your original plan shows forest, your committee shows forest. But when it actually goes for development, it says interim remote and Carlo. How are you allowing these kind of things to happen? स्पीकर सर, दोतोर काल्लूस आमदार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमी जो कमिटीन सजेस्ट केला तितकेंच करता, ताच्या भायर कांयच करूंक ना. म्हणजे वॉट एवर द कमिटी, 2-3 कमिटीचे रिपोर्ट्स आयल्या ताच्या भायर कांयच करूंक ना. आनी एक्चुअली तुमी दियात न्ही, यू कॅन प्लेस टेबल ऑफ अटेंड. स्पीकर सर, बाब विरेशान जो पॉयंट काडलो एक्चुअली तो फॉरेस्टाचेर स्टार्ट जाल्लो, बट तो स्टार्ट फॉरेस्टाचेर जावन मागीर तो TCPचेर येयला. मुद्दो तेगे सारका फॉरेस्टाचो, कित्याक 2019-20 म्हणून हांवें पयलेच अनाउन्स. सो मुद्दो सारका. पयलेच सिरियसूच सांगता हांवें पयलेच अनाउन्स केला. समजा कोणा जर क्वेश्चन जर त्या मंत्र्या कडच्यान अपेक्षीत आसा जाल्यार तो 27 तारखेक आमी अलाव करता अशें तुमकां प्रश्न. नो प्रॉब्लम. हांव तुका इतलें सांगता की तो फॉरेस्टारीचे मुद्दे येयल्लो, फॉरेस्टारीसान तो मागीर TCPचे गेलो. बट 2019 फॉरेस्टाचे मंत्री तो चल्लो, TCP तो चल्लो 2021-22 आहलो. सो कारण तें सांगता, तो फॉरेस्टासून TCP गेला, तो बी गेलो म्हणून सांगलो मंत्र्यान. सो बिया बरो सगळे बी गेले तर तें सांगता तें फॉरेस्टाचे तें गेले ते ना तें सांगता हांव, कित्याक 19-20 कोण मंत्री आहलो तो चोवपा जायो. लिंक वेगळी आहा. 4A. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. केदार नायक. 4A. Speaker sir, I would like to ask question number 4A. Speaker sir, as per computer sheet. Speaker sir, my question is whether there is any provision to upgrade Saligaon Health Center. The reply ayla, presently there is no proposal to upgrade. Speaker sir, Saligaon Health Center asa ye first floor located asa. And Speaker sir, कोणी जाणटे मनशां जावं कोण सीक असलो जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर चडून वचपाक हेका भरपूर त्रास जातात. हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी विचार करचो. सेकंड स्पीकर सर, PHC सब हेल्थ सेंटर जे आसा भितर फॅसिलिटीज कांय ना, भितर डॉक्टर्स बीन कमी आसा, लोकांक कांय भितर फॅसिलिटीज मेळना. आनी तेंचे जे कॉर्डिनेशन विथ लोकल बॉडी आसा, हे लोकल बॉडी कडेन जे कॉर्डिनेशन ना फॉर अवेरनेस कॅम्प्स, मेडिकल कॅम्प्स. सो हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टर CM कडेन मागता की हेजेर कितें तरी करचें म्हणून. स्पीकर सर, तांची सालिगांवची PHC आसा ती फर्स्ट फ्लोराचेर आसा. तांची पंचायतीच्याच वयर वचून चडचें पडटा. हांवें पळयलां की लास्ट टेन्युअराकूच हांवें ती इनॉग्रेशन केल्ली. त्या खातीर तेणी जी रिक्वेस्ट केला
की त्यांनी एक नोट मूव करचो म्हणजे रितसर प्रोसेस फायलूय रेडी जातली सो दॅट दुसरी जर गव्हर्मेंटाची प्रिमायसीस जर खंयची आसत जाल्यार आयडेंटिफाय करची. कशें जालां स्पीकर सर, थंयसर लागीं गव्हर्मेंटाची लँड ना तेणी दुसरी प्रिमायसीस गव्हर्मेंटची जर आसत जाल्यार टायम बींग आमी ग्रावंड फ्लोरार हाडप ही तेजी सामकी गरज आसा आनी ग्रावंड फ्लोराचेर हाडपाक जाय. हांवूय हेल्थ डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता की ते ग्रावंड फ्लोराचेर सुरू करुया म्हणून आनी जेणे करून ताका एक म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हटल्या उपरांत थंयसर कॅज्युअलिटी आसपाक जाय, कंटिन्युअसली मेडिकल ऑफिसर आसपाक जाय आनी इन केस जर आमी थंयसर प्रोविजन 24/7 सर्विसीची ना कारण थंयच्यान आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें खूब लागीं आसा. इट इज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10 किलोमिटराच्या रेंजीनूच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. बट ताका डे अवर्स म्हणजे सकाळीं 9 ते सांजचे 5:30 पर्यंत थंयसर ताका कॅज्युअलिटी एवेलेबल जाय आनी खास करून इम्युनायझेशनचेर फोकस केल्लो जाय. त्या खातीर ताका जे हे 5-6 रूम्स जे जाय ते अपग्रेड करून आमी एखादी ओल्ड बिल्डींग आसत सुद्दां जाल्यार अपग्रेड करून दिता आनी विशेश करून प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर एक विजिटींग कमिटी आसता. म्हाका दिसता ती विजिटींग कमिटी अजून काडूंक ना. तूंय विजिटींग कमिटीची नांवां सजेस्ट कर जेणे करून कोऑर्डिनेट करपाक त्या विजिटींग कमिटीनूच बाकीचे अवेरनेस प्रोग्राम आनी बाकीचे सगळे प्रोग्राम हे आमदाराक बरोबर घेवन तेंच्यांनी करूं येता. म्हाका दिसता PHC सालिगांव वेवस्थीत रित्या अपग्रेड करप सरकाराक शक्य आसा. तांणी प्रपोजल सुरू करचो. सो हांव डायरेक्टर ऑफ आमच्या DHSाक इन्स्ट्रक्शन दिता. Speaker sir, I have a supplementary question विचारलेलो give details not applicable. Speaker sir, हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेक हाडूंक सोदतां की पिलेन ह्या गांवान वेकंट लँड आसा प्रोविदोरियाचो थंय आमकां फूल फ्लॅज PHC बांदपाक मेळटा. फुडें आमकां प्रोविजन पुलीस स्टेशनाचें आसा तेंय थंय करूंक मेळटलें आनी कितेंय जर डिपेंड आसा जाल्यार आमकां टोटली कांदोली PHCचेर डिपेंड करचें पडटा. आनी स्पिकर सर ही जी PHC आसा सालिगांव ही सब हेल्थाकून तेजे स्टँडर्ड सामके कमी जाल्ले आसा म्हणजे थंय कांयच ना आनी 4:30 ती डॉट 4:30 PHC बंद जाता. सो जर कितें हेजेर करूंक जातलें जाल्यार आमच्या लोकांक भरपूर सोयलें जातली. स्पीकर सर एट प्रेजेंट टायमींग म्हाका दिसता आमचो टायमींग 5 पर्यंत आसा न्ही 5 पर्यंत आसा. सो दॅट हांव परत एकदां चॅक करपाक लायता डॉक्टर्स थंय कोण आसा थंय स्टाफ आनी हे ते स्ट्रिक्टली 5 पर्यंत आसतले आनी तेजो स्टँडर्ड म्हणजे विशेश करून कॅज्युअलिटी इम्युनायझेशन हे प्रोग्राम थंयसर वेवस्थीत रित्या चलपाक जाय. लोकां खातीर येता त्या फार्मासी ह्यो गजाली थंयसर 100% आसतले जे प्रोविजन करता आनी जाता तितके बेगीन ग्रावंड फ्लोराचेर शिफ्ट करपाक दुसरी जागा आयडेंटिफाय तुवें स्वता करची. तिसरें तेणी प्रोविजोरियाची सरकाराची स्वताची जागा सांगल्या तूं स्वता इनिशिएटिव्स घे बाकीचें सगळें काडून आनी फायल मूव कर म्हणजे इन फ्युचर एकदां जागा हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या नांवार येवनी प्रोविजोरियातल्यान आमी ट्रान्सफर करुया हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या हेजेर आनी ताज्या उपरांत तुका इन फ्युचर आमी पळयता की PHC म्हटल्या उपरांत प्रत्येकाक व्हडलें हॉस्पिटल दिसता बट इट शूड बी द मिनिमम फॅसिलिटीज जी जाय ती मिनिमम फॅसिलिटीज आमी बांदून दिवपाक तयार आसा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक सप्लिमेंटरी आसा म्हाजो उरला हय एकूच डिटेल ऑफ वर्किंग आवर्स हांवें मागलेलें स्पिकर सर ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ तेजेर म्हाका दिला की 9 AM to 4:30 PM म्हणून एटलिस्ट हय 4:30 5 पर्यंत जर जालें जाल्यार ऑफिशियल 4:30 5. Start question 5. Carlos Pereira, Cruz Silva, Vijay Sarisai. I would like to ask question 5B. 5. गणाक भितर दिल्लें आसा. Honorable Minister, the Honorable Speaker, I would like to ask supplementary. How many crores have you spent till date? Please give me the figures. The first supplementary is on how much you have spent till date. I want that figure in crores, exact amount. The second supplementary which I will ask because you can put this all together. How much more do you want? Is there any amount which additional you want? And third, I want to ask how much central government has given. Before you answer that, I want Honorable Chief Minister to kindly take note in the reply which is given to me. Kala ek mulale consultants fees munasat. If you look at the reply which is given here, tabulation kela on the contractor and consultation. He has given the answer. So it is, I'm only talking of 14 items dakwela out of 26 and below also there are more. They have spent in crores for a consultant. My request has been, please avoid this consultant. We'll save the money for the government. You can put it money in the project. Plus you are paying GST to the consultant. That is also which is coming, which is another loss.
And because remember one thing, it is one thing government paying GST, other thing is SAG and those departments paying GST. So there is GST on that. So therefore, I'm asking that please avoid these consultants or put them to the minimum whenever is required, very high specialized projects, but not run-of-the-mill like repairing a stadium and all. You don't require big consultants for that. Even the department people are equipped to know. And my 3 questions are these, which I have asked. Speaker, sir, पहिले प्रश्नाचे उत्तर देत असताना हाऊ मेनी क्रोर्स हॅज बीन स्पेंड अजूनपर्यंत जे उत्तर जे दिल्ले आसा अजूनपर्यंत ताजेर आमी अजून नॅशनल गेम्स अजून कंप्लीट जावना. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काम जे आसा ते ऑलरेडी प्रोसेसान आसा आनी ताजे बिलूय आमी अजूनपर्यंत प्रोड्यूस करूना किंवा पेमेंट अजूनपर्यंत दिले ना. पूण एंटायरली अजून नॅशनल गेम्साचो टोटल बजेटेड जो एस्टिमेट जो आसा तो एस्टिमेट अजून आमचे बारीक बारीक जे टेंडर्स जे आसात, फॉर एग्जाम्पल कन्सल्टन्सीचो तुवें जो प्रश्न जो केल्लो आसा, एक म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर किंवा मेंटेनन्स करपा खातीर आमी तसो कन्सल्टंट आमी नेमुना एक्सेप्ट वन वर्क, कारण त्या कामाचेर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी स्पेशल आमकां टॅक्निकल टीम जाय पडटाली आणि बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो काही गोष्टी जे आसात एस्टिमेट जे प्रिपेर जे केल्ले आसात ते आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्याच्या इंजिनियर्सांनी केल्ले आसात. आतां स्पेशल एजन्सीज फॉर एग्जाम्पल ज क्रिएटिविटी, त्या स्पीकर सर क्रिएटिविटी खातीर आमी कन्सल्टन्सी अपॉयंट केल्ली आसात. त्याच प्रमाणे ज्यो PMO जी आसात, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट आसात, ताजेर आमी कन्सल्टन्सी यूज केला, कारण तेजो स्पेशल ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्यो कन्सल्टन्सी आमी अपॉयंट केल्ल्यो आसात. आणि फक्त आमी 3 कन्सल्टन्सी आमी आज पर्यंत आमी तांकां ऑर्डर दिल्ले आसात. आणि बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कामां जी आसात त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी वर्क ऑर्डर दिल्ले आसात, कामां आमी सुरू केल्लीं आसात, पूण अजून पर्यंत तसो पेमेंट तसो आमी तांकां कांय दिवना. बट फाटले फावटी बजेटरी प्रोविजन ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर ऑलमोस्ट 225 crores एप्रूव जाल्ले आसा. My question is specifically how many crores you have spent till date? फारीक केल्या लोकांक. ना ना, अजून ह्या 37th नॅशनल गेम्सा खातीर अजून पर्यंत आमी तशे जी कामां जी जाल्ली आसात तांकां अजून आमी पेमेंट करूना. But you are mentioning you are talking about the 36th नॅशनल गेम्साचे 1999 त्यो एखादो तूं प्रश्न उलयत आसतलो जाल्यार तो शीट आमी तुमकां ऑलरेडी दिल्लो आसात जो 36th, बट हांव उलयलेलो जे आसा ते 37th नॅशनल गेम्सा संदर्भान उलयलेलो आसा. बट यू हॅव नॉट स्पेसिफिकली आस्क मी which नॅशनल गेम्स यू आर टॉकिंग अबाउट. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की 36th नॅशनल गेम्सा खातीर आमी तुमकां एक शीट दिल्ली आसात, पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट आणि पेमेंट पेंडींग. याका जर तुका स्पेसिफिकली जर काही गोष्टी जर कितें जर विचारपाक जर आसा जाल्यार तुमी काही गोष्टी विचारपाक शकता. मंत्र्यान जे क्वेश्चन आहा व्हडलो क्वेश्चन आनी आमी सारके शिकून आयिल्ले. आतां बाब कालुसान विचारले कितले पयशे मोडल्या आनी कितले मोडपाचे आहा. मंत्र्याचें उत्तर आहा की 225 कोटीचें प्रोविजन आहा, म्हळ्यार 225 कोटी रुपया मोडूं येता. सादी कोंकणी स्पीकर सर. आतां हातून फक्त 3 वस्तू हांव पॉयंट आवट करूंक सोदतां आनी म्हाका उलयतना डिस्टर्ब कोणें करचें न्ही. 3 वस्तू म्हणटा त्यो खंयच्यो, खंय हांगा नॅशनल गेम्सान जावपाच्यो आहा. एक म्हणटा तो स्विमींग पूल कांपालाचो, दुसरो म्हणटा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर दुसऱ्या ग्रावंडांनी पयशे मोडले ते, आनी तिसरे म्हणटा ते इव्हेंट्स. स्पीकर सर आतां कांपालाचेर येवया. कांपाल म्हणटा तो पयर खेलो इंडिया आणि एक सेंटर फॉर एक्सलन्स ऑफ खेलो इंडिया म्हणून 14/9/2022 म्हळ्यार 14 सप्टेंबर 2022 एक वर्स जावंक ना अजून तेन्ना इनॉग्रेट केलें. ते करपाक 12 कोटी 17 लाख रुपया मोडले. स्विमींग पुलाक कशें मोडले? 2.68 प्लस 2.63 प्लस 4.59 प्लस 2.27 टोटल 12.17 crores. स्पीकर सर, टाइम ऑफ कंप्लीशन कितें दिलां? 39/2023. केन्ना तें आतां फुडें जावपाचें आहा. स्पीकर सर, आतां नवें काम काडलां. न्यू मेम्ब्रेन इज बींग पुट फॉर द इनॉग्रेटेड स्विमींग पूल. 35,52,000.
टेंडर जाला 16/3/2023, कंप्लिशन सप्टेंबर 2023, वर्क ऑर्डर दिल्या 26 जून 2023. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां, पावस पडटना कसली मेमरेन चेंज करतलो तूं? बसला होतो PWD मिनिस्टर, पावसांनी मेमरेन चेंज करता. म्हजे कडेन 2 स्विमींग पूल आहा, एक घरा आहा, एक फार्म हावजान आहा. स्पीकर सर, मेमरेन पूल कंप्लीट जालो, इनॉग्रेशन जालें, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर खेलो इंडिया, आनी आतां मेमरेन घालता. बरें, हें एक जालें. दुसरें स्पीकर सर, आनी एक काम काडलां, अर्जंट रिपेर्स एंड मेंटेनन्स ऑफ पूल कॉम्प्लेक्स एट कंपाल फॉर नॅशनल गेम्स. डेट ऑफ टेंडर 9 जून 2023, कंप्लिशन डेट परतोय सप्टेंबर 2023. कितले पयशे? 1.5 कोटी रुपया. कितें स्पीकर सर, हो स्विमींग पूल खंय पावलो? स्विमींग पूल ताज महाल जालो. फुडें येवया आतां, इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर सर, पेडे म्हणटा थंय एक सिंथेटीक ग्रावंड केल्लो. सिंथेटीक ग्रावंड केन्ना केल्लो? सिंथेटीक ट्रॅक, एथलेटीक ट्रॅक केल्लो 2014. कितले पयशे मोडिल्ले? 5.93 crores, म्हळ्यार 6 कोटी रुपया सुमार. आतां हो ट्रॅक रिफर्बिश करपाक कितले पयशे मोडटा? 7.82 crores. फक्त ट्रॅक रिफर्बिश करपाक. फूल कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो 6 कोटी रुपयान. ट्रॅकूच चेंज करपाक 7.82 crores, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 8 कोटी रुपया. स्पीकर सर, हो आतां कला अकादेमी मॉडेल जालो. आतां पेडे म्हणटा नॅशनल गेम्सान येत ना. हांवें तें पळयलां, पयशे मोडटा तूं खंय? टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॅशनल गेम्स. पेडे एथलेटीक ट्रॅक म्हणटा नॅशनल गेम्सान येना. नॅशनल गेम्स जाता बांबोळे. फुडें या, फिफा म्हणून जालें. आतां फिफाचेर येदें व्हडलें केलें. एक काम घेतलें बांबोळे, रिनोवेशन रिपेर्स ऑफ एथलेटीक स्टेडियम फॉर नॅशनल गेम्स फॉर फिफा. सँक्शन अमावंट एंड वर्क कंप्लिटेड 49 lakhs. आतां थंय कितें? थंय स्पीकर सर पळय, हांवें पयलींच म्हणलें, पळय एक मिनिट स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दी. अरे स्पीकर सर, म्हाका 2 मिनटां उलोवंक दी. तूं डिस्टर्ब करता. क्वेश्चन विचार, तुझो प्रश्न. पळय, हे फिगर्स, हे पयशे गव्हर्मेंटाचे, लोकांचे पयशे. स्पीकर सर, एक बरो ब्युरोक्रेट आसलो, मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान काम करतालो, ताणें पसून पांय पडटा म्हणल्यार सोडलें. स्पीकर सर, प्रश्न हे फिगर सांगचे पडटले. उत्तर जाय न्ही, उत्तर जाय. 2 मिनटान सगळें कळटा. स्पीकर सर, पेंटिंग केलें, पेंटिंग फॅक्ट समजून घेवपाचो प्रयत्न जायना. क्वेश्चन विचारता मरे. तू 10 प्रश्न विचारतलो म्हाका उत्तर सगळे तुका तुजे 2 प्रश्नाचे उत्तर. स्पीकर सर, एक काम, आय एम रेडी विथ द आन्सर. स्पीकर सर, पेंटिंग केलें, दिशाभूल करपाचो प्रयत्न एक मिनिट. स्पीकर सर, दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाता ह्या हाऊसान. स्पीकर सर, क्रॉस टॉक सर, दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाता ह्या हाऊसान. स्पीकर सर, स्कॅम लिपयता. प्रश्न विचार न्ही. बस म्हणून सांग. स्पीकर सर, सप्टेंबर 2022 पेंटिंग केलें. पेंटिंग कितले पयशे मोडले? 14 लाख रुपया. परते रिपेअर करता, कितले पयशे मोडटा? 10 कोटी रुपया. 10 कोटी. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री उबो आनी कितें रावता? बरें स्पीकर सर, आतां फातोर्डाचेर येता. एक मिनिट. फातोर्डा, अरे बाबा, फातोर्डा म्हजो हे फक्त सर, हे भरमसाट पयशे तुका 3 क्वेश्चन विचारता आला वचना. एक तरी प्रश्न विचार न्ही. स्पीकर सर, हे फिगर सांगनाका. एक तरी प्रश्न विचार ताका. विचारता न्ही. पडतो तो उबो रावता, हो रावता, कितें चल्लां? अरे तू 10 प्रश्न म्हाका बरोबर विचारता. 10 प्रश्नाचे उत्तर हांव बरोबर दिवपाक शकतलो. स्पीकर सर, फक्त दिशाभूल करपाचो हांगसर प्रयत्न चलिल्लो आसा. कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हाजे मेंटेनन्स काम घेतलें 28 लाख रुपयान गेल्या वर्सा. आतां पेंटिंग करता 40 लाख रुपयान. परते टायम सोंपतलो. जे प्रश्न तरी विचार ताका. हे इतले जे पयशे तुवें मोडल्या, एकूच कामाक परते पयशे मोडटा. 1 वर्स जायनासतना हाजेर इन्क्वायरी जावंक जायो ना? काळजान हात घालून सांग मुख्यमंत्री म्हाका. मंत्री आन्सर करा. स्विमींग पूल कितले कोट्यांनी बांदप? ओदो हॉटेलियर आहा मायकल लोबो, मातशें सांग रे. उबो राव रे आतां. कितें बसला? बसून घ्या, उत्तर दिता. PWD मंत्री इतल्या वर्सांचो. कितें जाल्लें? स्पीकर सर, लोकांचे पयशे. स्पीकर सर, म्हाका हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हांगा. टायम सोंपतलो. आमदाराक फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची संवय जाल्ली आसा. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू. आतां म्हाका दिसता ह्या सभागृहान भितर इतले प्रश्न म्हाका दिसता खंयच्याच कोणाक विचारुना. याद तरी उरपाक जाय न्ही म्हाका खंयचे प्रश्नाचे उत्तर. आनी यू बी अ व्हेरी स्पेसिफीक. हांव तुज्या प्रत्येक प्रश्नाचे स्पेसिफीक उत्तर दितां. एक गोष्ट आसा, जो स्विमींग पुलाचो तांणी तो विशय काडिल्लो आसा.
की जो मेम्ब्रेन एक गोष्ट सांगता, जो स्विमींग पूल जो रिपेअर जो पयलो जो केल्लो आशिल्लो आमी त्या स्विमींग पुलाचे टेंडर काडूना. डायव्हिंग जो पूल जो आसा तेका ताजे पयलो हातूच लावून आशिल्लो तें टेंडर काडिल्लें आसा आनी तेजें काम सुरू आसा. आनी काम आमकां जाय म्हणून आमी घेवना स्पीकर सर. स्पीकर सर काम ज्या वेळाचेर आमचे फेडरेशन्साचे टेक्निकल टीम जेन्ना गोंयांत आयिल्ले आशिल्ली. स्पीकर सर एकूच पूल आहा कांपालार उबो रावचो आमदारान सांगचें पणजेच्या आमदारान खंयची काणयो सांगता आमकां कितले पूल आहा थंय डायव्हिंग पूल रे कितले पूल आहा प्रश्नकाल आणि सोपता पावसान लायता सुन घेयात प्रश्नकाल खबरो सोपता 0 वर श्रीमती जेनिफर हाफ एन आवर डिस्कशन काही गोष्टी म्हाका हाफ एन आवर डिस्कशन जाय स्पीकर सर नॅशनल गेम्स इज कॉमनवेल्थ गेम्स जावपाच्या तुमच्या गोंयाक फास्ट लागतलो तेका स्विमिंगाक कितले पद्दती आसा तें खबर ना म्हणून हो आमदार जो आसा पळय न्ही तो दिशाभूल करता हावसाक. जेनिफर मनसरात. Sir, I'd like to bring to the attention. You're done? Okay. Fear and anxiety in the minds of the people of Talegaon due to acute shortage of water, particularly of Borbat, Sailebat, Oitian and Otshel. People are dependent on water supplied through tankers. The Honorable Minister for PWD may kindly take note of this issue and please come up with a comprehensive plan in regards to the same. Should I? Okay, Speaker sir, so this is an issue that I have every day, particularly from these areas where people call up to say that there is no water. So every morning without fail there's a message that says there is no water in these areas. We have tried various ways of sorting out this problem, but somehow it's not getting sorted out. So I request Minister to please take immediate action. Thank you. Sri Venji Vegas. Fear and anxiety in the minds of Goans and Banawalkars at large for mindlessly converting agriculture land under section 17(2) of TCP Act, which was previously done under clause 16B of TCP Act. This has led to charming real estate developers from outside the state to buy and develop agricultural land and then converting the same to settlement under the pretext of correction. This will further lead to inviting more Varmas, Sharmas, Singhs and Reddys to convert the land under the pretext of correction/conversion, as what can be seen in the case of survey number 338/1 and 2 in Benaulim village, as well as more various golden villages of Goa, like Asagaon, Morji, Moira, Sangolda, and Sanjuzadi Aryal, which will be led to the destruction of biodiversity in these villages. Because sir, हांव उलयतां हे पेन जे पयलीं आहलें हे कलराचें आतां हे कलर हे ग्रीन येवपा जाय आतां सगळे एग्रीकल्चर लँड स्पीकर सर हे कलर आहा हे कलर जाला स्पीकर सर. And there is fear and anxiety in the people of Goa, not only Bandalkar. आणि मागीर जातले स्पीकर सर. Yes, Sri Viresh Borkar. In the minds of the tourist stakeholders like taxi, rent a car, rent a bike and transports, has the government plans to make it mandatory for all the new tourist taxi, rent a cab, rent a bike and other transports in tourism sector to be EV from January 2024. Speaker sir, सगळे जे टुरिस्ट ऑपरेटर्स आसा तांकां सगळे EV गाडयो जावं EV बायक्स घेवपाक लागले आनी तांचो प्रायस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की खूब प्रायस हाय आसा तांचो. सो हेका लागून तेंच्या मायंड तकलेन सामकी फियर एंड एन्जायटी निर्माण जाल्ली आसा. सो सरकारान हेजी नोंद घेवची. स्पीकर सर एकूच मिनिट त्यांनी स्पेसिफिकली सर्वे नंबर आणि नांवां जो म्हणटा पळय न्ही तेणी कितें आहा तें एक्चुली नांवां मेन्शन करपाक जायना न्ही ज्या हावजाना तेणी कितें आहा तेणी सबमीट करूं येता Sri नांवां डिलीट करपा लाय. Speaker sir, fear and concerns in the minds of the people on the incidents of the shed and water pump collapse in the river affecting water supply system and operation of the filtration tank in Sankheli. This water pump and the shed was inaugurated on 16 July 2023. Speaker sir,
हो पंप जो थिंगा घाल्लो मुखेलमंत्रीचे कॉन्स्टिट्युन्सी सांगतलो तो 10 करोड म्हणे स्पीकर सर हेका एंड म्हाका दिसता की ऑनरेबल फॉर द होल ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां आमी जेन्ना पयलीं आमदार जाल्ले त्या वेळार आमकां मंत्रीन एक उत्तर दिल्लें की स्ट्रक्चरल जे म्हाका दिसता हें ऑडिट जावपाक जाय ऑफ ऑल दीस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल दीस थिंग्स हे PWD मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिल्लें आज हें कितें चल्लां स्पीकर सर जे 10 करोडांत 16 जुलय घात थिंगा कोसळलो हें कितें जाता सगळें चप्पर फाडकी जाता कोण आन्सर दिवपाचें चल तो फियर एंड एंग्जायटी म्हणटा पळय स्पीकर सर हो जो पंटून पंप आसा पंटूनाचेर फक्त फर्स्ट टायम हो प्रयास केल्लो इन फ्लोईंग रिवर वॉटर नाजाल्यार आमी जॅकवेल मारता रिवरा भितर आनी ताका ड्रॉ करता सो हेजे खातीर हो जो 10 कोटी तेजे म्हणून ना स्पीकर सर तेजेर मोडला फक्त 50 लाख पंटून आनी 2 पंप फक्त 50 लाख आणि जो 10 कोटी म्हणला पळय ते प्रेशर फिल्टर हॅलो सर स्पीकर सर माझ्या आयकपाची ताकद घेवपाक ताका स्पीकर सर 10 कोटी म्हणल्या पळय ते पंपार प्रेशर फिल्टर पंप आसला पळय ताका काय जावना ते वयर लँडार आसा आणि हे जे पंटून कसो पडलो तेही सांगता स्पीकर सर रिवर फ्लो वाडलो 3 मीटर वाडलो सर रिवर आणि 3 मीटर वाडटरी ती झाडां कोसळून ती येयली म्हाका सांग उदकान वस्त आशिल्ली 2 झाडां येवन ताका धुकलता तो फक्त टॉपल जालो स्पीकर सर तो परतून उबो केलो सो फ्लोटींग पंटून म्हणटा ते जाल्ले आसा तो आतां काडून म्हाका सांगता जॅकवेल घाल म्हणटाले काडटा नो प्रॉब्लेम पंटून काडटा आनी जॅकवेल करता ना तेजें काय वयचें ना स्पीकर सर ताका आमकां म्हाका तेच सांगता स्पीकर सर म्हजें सांगपाचें इतलेंच की तो सांगता स्पीकर सर यू डिडंट एंटिसिपेट that could turn स्पीकर सर I'll tell you no I have not finished जिरोवर saying स्पीकर सर जॅकवेलाचो कॉस्ट 20 times मायज आणि इट वॉज अ प्रोसेस इनिशिएटेड फॉर द फर्स्ट टायम टू एक्झामीन आतां हितू भितर सर जेन्ना नॅचरल ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो वॉटर लेवल रायज जाता ते ऑटोमॅटिकली पंपूय पंटून वयर सकता ताका फ्लेक्सिबल पायप सगळें आसा पूण हांगा 2 मोठी झाडां सर फुटून ती पुश केले पंटूनाक पुश करून तो टॉपल जालो फक्त टॉपल जालो तो उबो केलो इतलें सांगता स्पीकर सर श्री विजय सरदेसाय ताका जाल्यार येवं आतां विजय सरदेसाय Because sir, fear and anxiety in the minds of commuters due to lack of or insufficient bus sheds at bus stops across Goa, especially the condition of the Margaon bus stand. CM, I urge the government to swiftly address the critical lack of shed facilities at bus stops across Goa pending construction of the new bus stand at Madgaon. Madgaon bus stand जो आहा पळय तो बस शेड पसून न्ही तो गोठो मडगांवचो बस स्टँड फातोर्डान जो पडटा तो गोठो तो गोठ्यांतल्यान आमकां मातशें भायर काड आनी कितें बांदता तें बांद तें एक पेंडींग आहा स्पीकर सर गोठो म्हणून लोकांचो अपमान करूं नाका ती बस शेड आहा स्पीकर सर ते गोठ्याचे गोठो पसून सुदीन ढवळेकाराच्या घरा बरो आसतलो विचार ताका स्पीकर सर तो आमी हे फावटी बरो बांदपाक घेता फावंडेशन स्टोन घालपाकूय तेणी येवचो ओके आनी मागीर उद्घाटनूय करुया उद्घाटना आपय ताका श्री क्रूज सिल्वा Fear and anxiety in the minds of villagers of Chinchili, Welling constituency, regarding the incident that took place during early hours of 29 June, wherein some miscreant broke open a beef shop, thereby creating a situation of panic and terror. Strict action on this miscreants to be taken and police patrolling in the area by Kunkoli police to be increased. Additional vehicles be provided to Kunkoli police station, considering a vast geographical area under its jurisdiction. Speaker sir, 26-27 एक मार्गांव इन्सिडेंट जाता आनी ते इन्सिडेंटा एक रिकॉर्डिंग जाता एक कोण म्हणटा की मडगांव आख्खे बीफ बंद जावपा जाय आनी तो व्हिडियो आख्खो व्हायरल जाता आनी 2 दिसांनी 29 सकाळचे चिंचळी बाजारांत एक बीफ शॉप आहलें आनी तें जायत वर्सांचें थिंगा उक्तें जाता आनी थिंगा तिचे स्टोरेज फ्रीज आसता तितूंत 70 kgs बीफ ताचे केरोसीन घालता पेट्रोल घालता आनी पिड्यार जाता हे इन्सिडंट असलें चिंचणी केन्ना जाल ना ना म्हूण आसोल ना वेली ते एरियान आनी हे इन्सिडंट परते जावपाक शिरी पडना ताका लागून हांवें 1 वर्स पयलें आमच्या होम मिनिस्टराक एक प्रपोजल घातला आमकां एक 20 स्टोरी कॉन्स्टेबल जाय कुंकोली पुलीस स्टेशनाचेर
आनी थिंगा व्हेकल्सूय न्हय. कित्याक सांगलेलें आमी कंप्लेन केलो पार्टी आमकां तो म्हणटा PI म्हणटा हिंगा कॉन्स्टेबल सो हांव मागता आमकां एक एश्युरन्स दी थिंगा पुलीस फोर्स वाडयचो आनी असले इन्सिडंट परते जायना जावपाक. स्पीकर सर आमी आतां आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल येना फुडें सगळी कडेन वाडटलो कुंकळे स्पेशली वाडयता आनी ताजे थंय दिवपा लायता. श्री प्रवीण शेट. थँक्यू. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of people of Bicholim Taluka regarding adverse state structure of old government building of senior and junior division magistrate first class court at Bicholim. Speaker sir, this building साधारण 50 वर्षाची आसा आणि डायलॅपिडेट कंडिशनान आहा सर बिल्डिंग. तेन्ना ह्या बिल्डिंगेचेर लक्ष दवरप ही आतां तातडीन गरज आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर स्टेप्स घेवचे. वेदर द गव्हर्मेंट वील टेक इमिजिएट एक्शन इन एंड इन्स्पेक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर आनी इंटरनली आनी एक्सटर्नली ह्या बिल्डिंगेचें काम करपाची गरज आहा. स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर. प्रेस बटन. तो पळय सांगता ती सेम गती ती पंटुनाची. ते पंटून उदकान ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं सर. गेल्या पावसानूय आशिल्ले कांय जावना. सो आनी ते पंटून आतां झाड उबरले आनी ते उमटले म्हण जालें. आतां सेम आमचो 50 वर्सां ते बिल्डिंग आसा स्पीकर सर. ताका जाल्यार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दिता. बिल्डिंग कोड फंक्शन करता तितून भितर आतां आमी मेंटेनन्सान घेतला स्पीकर सर टेंडर येतलो. सो ताका जर दिसता ताका स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक जाय 50 वर्साची बिल्डिंग हांव करून फुडल्या असेंब्ली म्हणल्यार तुका हाडून दाखयता. आनी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिमॉलिश्ड आर रिकन्स्ट्रक्टेड वील डू इट सर. फर्नांडीस. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to lack of security for old documents stored in Komitat offices. How does the government propose to resolve this matter? Speaker sir, गोंयान खुबशे कोमितादी कडेन जागे ना. अशें तेंचे डॉक्युमेंट दवरपाक सारकी ऑफिसां ना. तेंची दारां एक पाट मोडलेली आसता. जनेलांक तेणी एक पाट लांकडां मारून ते जनेलां अशी चाये नासतना लांकडाचेर जनेलां घातलेली आहा. असली परिस्थिती खुबश्या कोमिताची जालेली आहा. आनी कोमितात डॉक्युमेंट जावन आसा आमच्या गोंयची गिरेस्तकाय. अशे भाशेन ही आमच्या गोवोरमेंटान ही प्रोटेक्ट करूंक जाय. आनीक हे प्रोटेक्ट करपाक एक मोबायल स्कॅनर गोवोरमेंटान कशे भाशेन प्रोवायड करूंक जावो कोमितादीक तशेंच कोणाकी प्रायवेट पासून लोकांक. तशेंच एक डॉक्युमेंट हे सेफ करपाक एक बरें व्हडलें एक बिल्डींग बांदूंक जाय सारकें सेक्युर्ड फायर प्रूफ आनी सगळे डॉक्युमेंट आमचे अप टू डेट दवरपाक. कित्याक हे डॉक्युमेंट आमचे आदले पेपर हेजेर कागदार हेजेर लुकटाचेर डॉक्युमेंट आहा. हे आमकां चड गरज आहा हे डॉक्युमेंट सेफ करपाक. ताका लागून मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेतून इंट्रस्ट घालून आमचे डॉक्युमेंट कशे भाशेन हे सेफ करचे. धन्यवाद. तो खंयचे बिल्डिंगाचे उलयता म्हाका खबर ना. स्पेसिफीक जर सांगल्यार आमी लक्ष घालता. मेन म्हणटात पळय कोमितात आसा पळय इट इज ऑटोनॉमस बॉडी. तेंचे पयशे तेणी मेंटेन करपाचे आपणाची बिल्डींग ते गव्हर्मेंट मेंटेन करना. आतां हांवें मडगांव दिगंबर बाबा फंड आसना जाल्यार कितें करपाक. फंड्स आसना तेंची ऑफिसां सारकी ना. खंयचे ऑफिस सांगता स्पेसिफीक सांग मरे खंयचे. खुबशी आहा. मडगांवचे सांगता स्पीकर सर. हांवें 3-4दा मिटींग घेतली स्पीकर सर मडगांवचे. सांगता मरे 3-4दा मिटींग घेतली. हांवें सांगलें की तुमी कित्याक इट इज देअर बिल्डींग. ते म्हणटा आपणाची कोमितात आपणाची बिल्डींग. हांवें एस्टिमेटूय करून दिले स्पीकर सर तांकां. आनी टेंडर काडपाचो दवरला फक्त तेणी हय म्हणपाक जाय स्पीकर सर. ते हय म्हणना नाही म्हणना. हांवें म्हणल्यार आमकां टेक ओवर करता तेय टेक ओवर करपाक दिना स्पीकर सर. सो कशें काम करप स्पीकर सर ताका मातशें सांगचें. हांवें टोटल एस्टिमेट मडगांव बिल्डिंगेचे हांवें काडला आनी तेंचे कडेन पयशे आसा स्पीकर सर. हांवें डिपॉझीट कर म्हणलें जाल्यार करता. तो स्पेसिफीक जर खंयचे बिल्डींग सांगता म्हाका दिवचें हांव पळयता. म्हाजे क्वेश्चन आहा डॉक्युमेंट्साचेर डॉक्युमेंट सेफ करपाक. कबड्डीच्या भायर पडलेले आहा ते सेफ करपाक ताका लागून सांगलें एक बरें प्रोविजन हे डॉक्युमेंट सेफ करपाक. धन्यवाद. खुबशे आमचे सांताक्रूजचे कोमितादी खुबश्यो. धन्यवाद. हांव जाणा सांगता तुका. Speaker sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Kortali constituency because as unknown person is dumping building material, garbage, waste and debris at the low-lying area by the
side of 4-lane road, Kunsua-Nautan Junction, land filling. The reason for filling the low-lying area is not known, but this eliminate foul smell and dirty water is flowing down slope to the field and lake. A letter is received in this respect from Kortali Lake Bajao Samiti. I am placing the letter on the floor of the house. They allege that there is a direct threat to the very extent of Worldland Thode and also the paddy field in and around its vicinity at Nautan Kortali. Requesting to concerned minister to kindly take immediate action against the carpet and arrange to the clear garbage and debris before the lake and the paddy field get totally contaminated. Speaker sir, Nautan आमचे कोर्ताली जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगासर एक डंपिंग जे डिब्रेज जी घातलेली आसा आनी थंय आमचे एक थोडे आसा लेक आसा आनी जे लेक स्लोप आसा आनी लेकान सगळे आमचे जे गार्बेज घातल्या ती सगळी आमची जे कचरो आसा तो सगळो आमच्या लेकान वयता आनी आमचे टेनंट एसोसिएशन जी आमची शेतां आसा 245 टेनंट आसा. तुम्ही मेन्शन केले म्हणटा सगळे सांगले न्ही तुम्ही हय सांगले सर. हय नेक्स्ट श्री कृष्णा साळकर. Sir, fear and anxiety in the minds of people about the slow progress of the under construction new fire station in Vasco, as the present fire station is away from the city area, and in case of any tragedy, disaster, the travel time taken for the fire brigade to lead would worsen the situation. Speaker sir, Vasco जे फायर स्टेशन आशिल्लें ते मुरगांव तालुका खातीर सगळ्या खातीर हें काम करतालें आनी एक सेंट्रली लोकेटेड आशिल्लें मुरगांवान दाबोले. आतां गेले 1.5 वर्स जाले अजून ते प्लिंथ लेवला पर्यंतूच येना आनी खंयचीय सपोज दुर्घटना जाली म्हाका दिसता आज ते दाबोले खूब पयस आसा आनी लास्ट टायम 2 इन्सिडेंट जाले सो ती येवपाक कमी पडली आनी ताच्या खातीर खूब लॉस जालें. हांगा मुख्यमंत्री आसा हांव मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता ताजें कितें सपोज पेंडींग बिल्स बी आसा अशें तो उलयता जाल्यार ताजें क्लियर करून ती बेगीन बांदपाक हें करची. येस कागदपत्र म्हणची मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. श्री निलेश काब्राल मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. लक्ष्मीजी सूचना कॉलिंग अटेंशन श्री एल्टन फर्नांडिस डिकोस्टा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of tribal communities due to non-availability of market to sell their seasonal products like chilies, cucumbers. Presently, they are selling these products on the roadside and risking their lives. Speaker sir, गेलत्या हांवें असेंब्ली जाली तेन्नाय हो इशू काडलो आनी म्हाका दिसता हे केपेंचे मतदारसंघ न्हू तुगले मतदारसंघ काणकोण जावं सांगे हे बेल्ट जे आहाय हे आमगे सिजनल प्रोडक्ट्स आमगेले लोक. स्पीकर सर मांडले न्ही म्हणले लेट मी गिव आन्सर. ओके म्हणले रिप्लाय करता. There is no such proposal have been received from the competent authority to construct a such market to sell seasonal product along a side, the roadside like chilies, cucumber, etc. However, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi has sanctioned the project titled the demolition and reconstruction of market complex at Bhoma Adkolna Panchayat at Banastari in Prior constituency for amount of costing rupees it is 1,232.37 lakh under the scheme proviso article 275(1) of the Constitution of India for the year 2018-19, which is almost completed and will be inaugurated by 15th of August 2023. This market known to be tribal market in the state of Goa. This directorate has undertaken the various projects for the welfare of the tribal community in various talukas. The Directorate of Tribal Welfare can think positively of any proposal received from the block with the availability of the land area. In the view of above,
there should not be any fear and anxiety in the mind of the tribal community due to non-availability of the market to sell their seasonal product like chilies, cucumber, etc. आता उलय. स्पीकर सर, आता जस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता प्रमाणे मार्केट येते हुई म्हणले अणास्तारी येता आणि हांव सांगता ते आमगेले बदल न्ही मरे. स्पीकर सर, लास्ट टाइम मांडिल्लो पळय, हांव तुका तेच सांगता, तूं असेंब्लीत मांडटा आनी घरा वयता. ना ना, लास्ट टाइम आमी मिटींग गेल्ली. हांव तुका हांव परत एकदां सांगता, तूं जे रोड सायड बसता पळय न्ही, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर सरकाराची जागा आसा खंयसर ती आयडेंटिफायड कर. खंयसर तुका ज्या जाग्यार मार्क येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स जाला तो केप्या तसोच आहा मरे. तेजें उद्घाटन एकदां जालें. आतां परत तेजेर येता बरो जालो टॉपिक काड म्हणून. आता तुम्ही मार्केट मोठा आसोना, म्हाका दिसता सरकारान दोळे धांपून मार्केट मोडलें. सरकारान मोठा आसून चोवपा जाय आशिल्लें त्या मार्केटांक कितें आशिल्लें तें. तितून भाजी विकताले, वेजिटेबल विकता, फ्रुट्स विकताले, चिकन मटन सगळें विकताले. आज थिंग जागा हे सरकार फॉल्टी आहा हितून. तेन्ना कोण आशिल्ले ते फॉल्टी आसतले. तुमी लोकां थिंग आतां डिस्प्लेस केलाय, तेंका भायर उडयलाय. देर इज नो प्लेस मार्केटांक घालया. ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर, थिंगा मार्केटांक चीफ मिनिस्टरान काडलो पॉयंट बरो जालो. मार्केट केल्लें कितें, फिश एंड वेजिटेबल मार्केट म्हूण केल्लें. आज तें शॉपां कोण थिंगा आपणा गेले कितें तें करपाक वताय. बट जांक जागो ना हुंया मार्केट. म्हाका दाखोवचें ना सरकारान मार्केट हुंया वेजिटेबलाक, फ्रुट्स वेजिटेबल हुंय मार्केट आहा, जागा आहा काय ना. मोल्टें तुवें म्हाका दिसता इनॉग्रेशना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाडलो रेडी नासोणाच. इलेक्शन आहा ते इलेक्शन जाता म्हूण 15 दीस पयलीं इनॉग्रेशन केलें. आज 1.5 वर्स जालें तें मार्केटूय ओपन जायना. 50% ऑफ दॅट मार्केट वर्क इज इनकम्प्लीट. सांग आतां हुंया जागो. प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. म्हाका दिसता आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन. ना स्पीकर सर, मार्केट फायर एनओसी मेळना. जाय जाल्यार परत कनेक्शन ना म्हाका नाका. पार्टीर नांव मारपा म्हाका गरज ना. म्हाका पार्टीर नांव पडपाय म्हूण इनॉग्रेशन केलें जानेवारीक. बट आज पासून 1.5 वर्स जालीं इनॉग्रेशन जालें ना. कित्याकू दे हॅव नॉट गॉट proper NOCs. No fire NOCs is there. आता आमदार तूं आसा, तुवें इनिशिएटिव्ह घेवपाचे उरलेले NOCs बाकीच्या कोणाक शॉप दिवपाचे ती. काल पुलीस स्टेशनात सांगिल्लें तेदोणा म्हाका ऑनरेबल PWD मिनिस्टर सांगला तेजे रिवायज एस्टिमेट जाता म्हणून. आतां 8 म्हयने जाले बंद जाल्लें तेंवूय. हांव ऑपोजिशन आहाय, हांव मानून घेता, तेज्यान उलोवपा नाका. स्पीकर सर, हांव तुका मुद्दम सांगता की पळय फाटीं आय हॅव विटनस पर्सनली. हांव कित्याक सांगता, इट्स अ सिरियस इशू. आमगेले सावरिको मुट्टिंगा गाडीमान ऑलमोस्ट 4 जाणांक थिंगा एक्सिडंट जालो आनी दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हे मातशें मिनिस्टरान आयकोचें. कित्याक ही आमगेलो लोक आतां हायवेचेर बसता सारको आनी हे दिसांक ते एरियाक हे ट्युरिस्ट रेंट अ कार घेवन दिसाक एक एक्सिडंट जाता. सो ते इतली रॅश ड्रायव्हींग कोताय कित्याक इट इज अ रिस्क. आनी म्हाका दिसता आमगेले बाळ्ळी केपें नाल्यार मार्गांव आमकां एक जाग दिवचो हे ट्रायबलाक हेंका तेंगेले हें विकपाक. अदरवायज आतां आमकां जागी ना. आमी जाग सांगिल्लें तें काम मातशें ते कांसवा भाशेन वयताय. तुमगे गोड्या भाशेन वयता, आमगे कांसवा भाशेन वयताय. सो हांव मागतां तुकडे एटलिस्ट आमकां हे भावांक आमगेले ST लोकांक जे 3-4 म्हयने काम करून ओरोस काडटाय हें तेंगे प्रोडक्ट विकपाक मातशें ते सिरियस रावन आमकां एक जाग दी आनी हांव तेंकां त्या जाग्यार प्लेस कोता. स्पीकर सर, जे एल्टन डिकॉस्टान कॉलिंग अटेन्शन हाडला हे आदी हाडलेलें. स्पीकर सर, म्हाका उगडास येता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना स्पीकर आहलो एंड हय स्पीकर आहलो तेन्ना एंड तुजेच आदल्या आमदारान हाडलेलें आनी एश्युरन्स दिल्लें ह्या हावजान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आदल्यान. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो बाबू कवलेकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो की सगळे हायवेजान हय सगळे हायवेजाचेर आनी बाब विजय सरदेसायान सपोर्ट केल्लें तें की हायवेजाचे सायडीक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचे सायडीक एवेलेबिलिटी ऑफ लँड खंय आहा ते ट्रायबल कम्युनिटीक शेड्स बांदून दितले म्हणून. म्हणजे वेजिटेबल वेंडर शेड्स म्हणजे रोड वायडनींग एरिया सोडून जे हायवे एक्वायर केल्ल्या थिंगा जागे आहा आनी आजून पासून आमचे लोकल लोक स्पेशली ट्रायबल कम्युनिटीचे लोकल लोक रोडाक तेंकोन बसता
आनी तेंचे कडसून स्पेशली तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब पावटी हांव जेन्ना येता तेन्ना थिंगासून हांव ऑल दीस व्हेजिटेबल्स आनी खोला बसून वचून आमी ग्रीन चिलीज रेड चिली सगळे हाडटा आमी थिंगा व्हेरी व्हेरी टेस्टी विदाउट एनी पेस्टिसायड्स. हे आमचे लोकल लोक जे हे रोयता हिंकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आहा. तेन्ना हे असेंब्लीन हेचेर चर्चा जाली, उलोयले, सगळे केले आनी सांगले कामूय सुरवात करता म्हणून. आनी एक शेड बांदता म्हणून सांगलेली तेन्ना वेर्ना वयता पळय त्या रोडाक शेड बांदता म्हणून सांगलेली आनी इट वील बी रेडी विदीन 3 to 4 months. म्हाका दिसता हें काम सुरवात जावंक ना. तेजे उपरांत आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर सीक जालो तेजे उपरांत काम हें बंद पडलें, म्हणजे फुडें वचोंक ना. आनी म्हाका दिसता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, वेर्नाच्या हायवेक हे जावपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पळोवचें आनी इमिडिएटली जो लँड एक्विजिशन केल्लें आहा हायवेक थिंगा खूंय खूंय जागे मेवता थिंगासोर एवरी 3 kilometers आमचे लोकल लोकांक हे शेडी घालून दिवचे. ते शेड्स वील बी युज्ड फॉर सेलिंग होम मेड प्रोडक्ट्स. जे आमचे ट्रायबल लोक ट्रायबल कम्युनिटी होम मेड प्रोडक्ट्स करता, रोयता, दोंगरांचेर रोयता, तेंचे शेतांनी रोयता, हे सगळे प्रोडक्ट थिंगा विकूंक मेळटले. दीस इज माय सजेशन. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to speak on calling attention by Elton DeCosta. Speaker sir, जो ट्रायबलाचो फंड आसा, आतां बाकीचे सगळे मेन्शन केल्ले आसा कलिग्सान, जो ट्रायबलाचो फंड आसा तो अनयुटिलायज आसता आनी अनयुटिलायज आसल्या कारणान इम्प्लिमेंटेशन टायम टू टायम जायना. कित्याक आतां हितून आन्सर दिला तो एकूच ट्रायबल जो मार्केट आसा बाणस्तारी हो एकूच आन्सर दिल्लो आसा, बट बाकीचे खंय ट्रायबल मार्केट म्हणून सेटअप केल्लो ना. आमच्या मतदारसंघात बसून सानंद्रेन बसून कितलेशे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता, जावं आमचे नुस्तें बसून खुबशे ट्रायबल आमचे आसा ते धरून हाडटा. सो तांकां खंय ना खंय मार्केट जाय. आनी तुमी पळयलां आसतलें हायवेचेर जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें की हायवेचेर सगळ्याक आमच्या ट्रायबलांक बसचें पडटा आनी खरें म्हटल्यार ते डेंजरस आसा की थंय बसलें जाल्यार कितेंय अपघात जावपाक शकता. सो हेका लागून जो मार्केट प्लेसीस सेटअप जाता तितले बेगीन करच्यो ही आमची मागणी आसा. आनी म्हाका दिसता सगळेच कलिग्स जे तेंचे सगळे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा तांकां सगळ्यांकूच जाय आसतलें की थंय मार्केट जावचें, जावं तेंचे प्रोड्यूस आसा तो सेल जावचो. कारण अशें जाल्लें आसा की आयज कितल्योश्यो बऱ्यो पद्दतीची आमची भाजी आसा जावं आमचे क्रॉप्स आसा हे आयज ते एक्सटिंक्ट जाता, एंडेंजर जाल्ले आसा. सो हे एंडेंजर जावपाक जायना म्हणून खंय ना खंय आमच्या सरकारान सपोर्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण म्हणटा, आत्मनिर्भर म्हणटा तेन्ना आमी हे ट्रायबल जे आमची कम्युनिटी आसा, आमचे जे भाव आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्ट करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन जाता तितली आमची मार्केट सेटअप्स करून घेवपाक जाय. थँक्यू. Speaker sir, I would like to speak on this calling attention, and I am happy with the answer given by the Honorable Chief Minister. But while having said that, I would like to draw his attention and that too of the our PWD Minister, that I have raised this issue in the past. He came out with a nice solution of making bays to put up these stalls. But after making the bay, I think that looks more like a slum. And therefore, I would request you put up some more bays, especially I'm talking of the stretch of Verna. And let's have some small sheds or whatever you may call it. But let it be applicable to the tribal community and also to the economically backward section of society. Yes. Sri Vijay Selsai. स्पीकर सर, आत्ता आमकां मुखेलमंत्र्यान हें डिस्ट्रिब्यूट केलां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून. आतां जे शेतकार आहात, शेतकार जे रस्त्याच्या सायडीन रोयतात तांकांय स्वयंपूर्ण जावंक जाय. ते म्हणटा आमकां मार्केट करूंक जाय. मायकलान सांगलां तें सारकें. तेन्ना तूं स्पिकर आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान बजेट स्पिचान ड्रायव्ह इन मार्केट्स म्हणून डिक्लेअर केल्ली. आनी ती ड्रायव्ह इन मार्केट्स एग्रीकल्चरान करप काय ती GSIDC बांदून दितले, काय ती PWD करतले इन द एक्सपान्शन ऑफ द हायवेज. हाजेर इशू जिरकलो मागीर तो दुयेंत जालो आनी सगळें मायकलान सांगला स्टोरी.
बट बाय एंड लार्ज स्पीकर सर शेतकार जे आहात जे ट्रायबल कम्युनिटीचे आहा आनी आतां आलेशान सांगले ते भशेन इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड पसून जे आहा म्हज्या मतदारसंघान हांव जंय रावतां दवंडे अंबाजी हे लोक शेत रोयतात भाजी रोयतात तांकां भाजी घेवन मार्केटान वचपाचें ना थंय तांकां सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर खाता तो ताजे हॅरेसमेंट करता थंय प्रॉडक्ट त्या टायमार जर विकना जाल्यार तो पेड्यार जाता सो तांकां ते थंयच विकूंक जाय आतां आमी पिपरी जी आहा सुनील दवडेकर पयलीं पिपऱ्यो हाडटालो ह्या दिसांनी तुमकांच दिता दिसता आमकां दिना सो त्यो पिपऱ्यो त्यो थंयच्योच आसूंक जाय त्यो पिपऱ्यो जर मडगांव हाडून विकल्यो जाल्यार आमी म्हणटा त्यो डुप्लिकेट पिपऱ्यो म्हणून त्यो जर माड्डोळाच घेतल्यो आनी त्यो तुमच्यो खोलांतल्यो मिरसांग्यो जर हाडून आमी सांग्यार विकल्यो लोक डावट घेता ते खोलांतल्योच मरे काय म्हणून सो स्पीकर सर थंयच मार्केट जावंक जाय आतां एल्टन म्हणटा ते सारकें खंय तरी तांकां जाय तो म्हणटा कितें मडगांव हाडून फातोर्डा हाड एक मिनिट आमचेच लोक आहा विजय सरदेसाय एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता स्पीकर सर आमचे लोक ट्रायबल आहात आतां दर एल्टनान केपेचे ट्रायबलांच्यो वस्तू घेवन येवन फातोर्डा दवरल्यो जाल्यार आमचे लोक ऑब्जेक्ट करतले फाल्यांच बोवाळ जातलो सो तुमी मार्केट प्लेस त्या जाग्यारूच करात विच इज इंट्रिन्सिक टू दॅट ती GI म्हणटा ती कित्याक GI कित्याक दिवप आसता स्पीकर सर GI इज बिकॉज इट इज लोकलायज टू दॅट एरिया जॉग्राफिकल इंडिकेटर तो स्पीकर सर आतां अशें आहा खूब जाण ट्युरिस्ट रावतात Airbnb घेवन रावतात ते म्हणटा ऑर्गेनीक जाय ते म्हणटात आमकां लोकल प्रोड्यूस जाय तांबडी भाजी एक्सपोर्ट जावपाक लागली हांव मंत्री आशिल्लो आसतना वी एक्सपोर्टेड तांबडी भाजी टू होलंड वी एक्सपोर्टेड भेणो टू होलंड 7 शिरेचो कितें तो शिरीगांवचो सो स्पीकर सर हे जेन्ना एक्सपोर्ट जाता तेन्ना अशें दिसता की थंय लोकल एरियांनी जे आतां बेज म्हणटात नाजाल्यार ड्रायव इन मार्केट हे PWD मंत्र्यान आतां आमकां एश्युरन्स दिवंक जाय हे PWDचो इश्यू जाता कित्याक रस्ते म्हणटा ते PWDचे आहा मातशे वाडोवपाचे आनी ड्रायव इन करपाचें आनी म्हाका ताकाच न्ही म्हाका लागता तें ताका म्हूण एक कितें दाखयता तो आतां तुमचे सायडीन गेला म्हूण ताका म्हणशी हे आमकांय लागता सगळ्यांक लागता आनी सगळ्या खातीर करूंक जाय ताणें CMान म्हणलें प्रपोजल दिवंक जाय म्हणून प्रपोजल कितले दिता ते कितले ताजेर फुडें कितें जाता तें इम्पॉर्टंट आहा येस क्रुस सिल्वा स्पीकर सर एल्टनान कॉलिंग एटेन्शन हाडला एकदम बरें आसा कित्याक ट्रायबल कम्युनिटी म्हजेय कॉन्स्टिट्युन्सी आहा मोर दॅन 50% आहा सांजे दियार दिगारपाली वेल्ली बेतोल सो असले मार्केट प्लेसीस आमकांय गरजेची आहा सो दिगारपाली टू सांजे दियार तांचे मदें एक घातली ड्रामापूर टू कुंकोली थिंगासो एक घातली जाल्यार एकदम एडवांटेज जातली आमचे फार्मर्सांक कम्युनिटी सो आमकां आमचे CMा आमचे प्रपोजल जे आमी आयडेंटिफाय करता तेजे बेगीन घेवचे म्हणून श्री रुद्र फर्नांडीस आमचो ऑनरेबल आमचो एल्टन पाब MLA तेणें हें कॉलिंग एटेन्शन हाडला तेजेर उलोवपाचें आहा जे ट्रायबल कम्युनिटी ही जी वेजिटेबल जावं मिसांगो भाजी जे कितें रोयता हे सकाळी फुडें लोक त्रास काडटा आनी ऑर्गेनीक कांय कॅमिकल घालिनासतना हे लोक रोयता हांकां चड गरज आहा तिंका फूल फॅसिलिटी दिवपाक तांकां शेड जाय पावसान तांकां बसपाक तांकां जागे आसना आमी आतां चडशे भायल्यो वस्तू येता आनी ज्यो गोंयच्यो वस्तू येता तांकां आमी चड प्रेफरन्स दिवंक जाय आनी हे भाशेन तांकां आमी बसपाक जावं खंयचे कोण एक कुशीक एक जागो प्रोविजन करून तांकां तो दीत जाल्यार आमच्या गोंयान आमकां खूब ह्या फुडें बऱ्याक पडटलें थँक्यू श्री उल्हास वेकर प्रत्येक मतदारसंघात ST कम्युनिटी आसा त्या बरोबर म्हाज्या मतदारसंघात दवर्ली मांडप आनी घाटाम रोड अशा एरियान जे ST कम्युनिटी आहा ते त्यांचो धंदो भाजी रोवपाचो पूण तांकां मार्केट नासल्या कारणान खुबशे त्रास जाता सो म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा की प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक मिनी मार्केट आसचें जेणे करून तांकां आपली भाजी हाडून सकाळी बसले विकले आनी घरा गेले अशें जर जालें जाल्यार तांकां खुबशे तांच्या धंद्याक मोल मेळटलें सरकारान मातसो हेजेर विचार करचो येस म्हणजे मुख्यमंत्री हांव एकच सांगता की स्पीकर सर आय रायज टू सपोर्ट द कॉलिंग अटेन्शन मूव्ड बाय ऑनरेबल MLA एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर सगळे मेंबर हिंगा उलयले आनी ट्रायबल लोकांक ट्रायबल वुमनाक एक म्हाका दिसता जो एक प्रयत्न जाल्लो जे बाब मायकल लोबोन सांगला विजय सरदेसायन सांगला 5 वर्सां 3 वर्सां आदीं वी हॅव टू टेक दीस टू अ लॉजिकल एंड मुख्यमंत्रीन सांगलां की
he is willing to do it. Can you give us the guideline, land and whatever? जे आमदार आहे ते म्हाका दिसता सगळ्यांक एक सेंटर जाय. So what the guidelines, who will be the authority that will be responsible for this? मुख्यमंत्रीने जे म्हाका दिसता सगळ्यांक क्लियर करचे. आणि मुख्यमंत्री हांव एक सांगपाक सोदतां, आमचे पोळ्यां पासून बाळ्ळी पर्यंत जे लोक आसा न्ही, की अशेंच फुलां विकपाक किंवा भाजी विकपाक बसता. अशे 2 इन्सिडंट पयले जाले की रोड सायडीक ते बशिल्ले आसले कारण थंयच्यान ताची गाडी तांच्या वेळान गेल्ली आसा. अशे इन्सिडंट आमच्या माश्यांक 2 इन्सिडंट जाले आनी 2 व्यक्ती गेल्ले आसा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की आत्तां नवीन हायवेचो अलायनमेंट जो आसा न्ही तो ताजो विचार करून की 2 मार्केट म्हणजे सरकारी जमीन किंवा अशें सेटअप बाळ्ळी ते काणकोण पर्यंत जर आसा न्ही 2 मार्केट सेटअप केले जायत न्ही. इवन हो हांचो ह्या बेटाचो विशय आसा जे शेतकारांचो सोंपूं शकता ना सगळे लोक ते रस्त्यार बसता. स्पीकर सर, एक म्हणजे ट्रायबल मार्केट, परत जनरल मार्केट आणि रोड सायड मार्केट. सगळ्या आमदारांनी उलयता आसतना वेगवेगळे विशय सांगले. हितूर निश्चित रित्या म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन असो मार्केट करप शक्य ना. ते पयलीं सांगता. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ज्या जाग्याचेर हे प्रॉडक्ट सेल जाता मॅक्झिमम म्हणजे ट्युरिस्ट किंवा गाडयो थंय वता अशा जाग्याचेर जर म्हणजे रोड सायड रोड सोडून आमी तयारी आसा प्रत्येकान आयडेंटिफाय करचे आणि गव्हर्मेंट जागा आसा काय ना ती पयलीं पळोवची आणि त्या पद्दतीन स्मॉल मार्केट, इट इज नॉट अ बिग थिंग, फक्त ताका एक स्मॉल शेड आणि त्यांची सोय करून दिवपा खातीर आमी तयार आहा. बट एक गजाल आसा, आमी जे तयार करून दिता पळय न्ही 10 किलोमिटरच्या रेंजींतल्या लोकांनी तरी थंयच येवन बसूंक जाय. वेर्ना आमी एक केलें म्हळ्यार लोक परत आपल्याच शेताच्या वयर बसता थंयसरूच, थंय वचपाक बसना. ती 10 किलोमिटरच्या रेंजीन आसतलें थंयच बसूंक जाय. इवन जर तशें जालें जाल्यारूच तेजो खंय तरी उपयोग जाता. ते येवन बसना, ते आपले 5 किलोमिटर तरी जावपा जाय. नाजाल्यार शेताच्या वयले तेजेर बसत जाल्यार कितें फायदो? निदान 5 किलोमिटर्स तरी. 5 किलोमिटर्स जाल्यार ओके. एक जालें. दुसरी गजाल, थंय विकपाक बसता पळय न्ही, आतां थंय एपल आनी आंबे विकपाक लागले तोतापुरी. Just 1 minute, please. The minister is correct. But when do they sell those apples and all? Is when whatever produce they have grown, sold. Not to be idle, they come with some apples, they come with papayas, they come... No, it is basically not, you have allotted that spot to that person. It is not for particular person. Anybody. Sir. ना काही बसपाचो संतोष म्हाका शटर येतले फाल्यां ना तसले जावंक जायना. ते एक्टॅक दिवंक ना. आनी सेकंड कितें स्पीकर सर, भायल्या देशांनी पसून फार्मर्स मार्केट म्हण आहा. फार्मर्स मार्केट म्हळ्यार कितें, तो ही कॅनॉट ट्रेड इन आर्टिकल्स वॉट ही प्रोड्युसीस तेन्ना विकपाचें वचपाचें आनी ते एक्टॅक दिवंक ना. आमचे फातोर्डा मतदारसंघान स्पीकर सर एसटी कम्युनिटी घेवन विकता. आमी सोपो पसून लायन आहले. आतां ही म्युनिसिपालिटी हांचे आमचे सोपो पसून लायन आहले. घेतात, बसतात, विकतात, वतात. Speaker sir, what the minister said is correct, but he has also not said that those people are primarily toddy tappers. They sit with coconut oil, they sit with coconut vinegar, they sit with coconuts, and they add on to that a few apples and few fruits. स्पीकर सर, हितूर दोन ज्या जाग्याचेर ट्रायबल कम्युनिटी आमी ट्रायबल फंडूय दिवपाक तयार आहा. दुसऱ्या जाग्याचेर MLAचो स्वताचो फंड आसा, तेणी एखादे 25 लाख रुपयाचें सँक्शन दिलें जाल्यारूय तो MLA फंडांतल्यानूय करपाक तयार आसा. त्या खातीर जागा गव्हर्मेंटाची आसत, आयडेंटिफाय करची. स्मॉल हितूंतल्यान ते जावपाक शकता, पॉसिबल आसा. आनी व्हडलें मार्केट मागीर इनॉग्रेशन करुया अल्टरनेटिव्ह उरला परत एकदा. आमी करता. आतां विजय बाबानूय सांगलें की थंय शॉपां जावपाक जायना. आतां GMC कडेन शॉपां जाले आनी ते चडशे जे आसले ते ट्रायबलूच आसले. आतां ती लास्ट टायम म्हाका जायना आतां ती शॉपां आसा ती मॉडिफाय करता. स्पीकर सर, परत सांगता, तांकां ती करता आसतना तांकां सांगलेलें, दाखयली, हय म्हटलां. स्पीकर सर, जे तेंचो जो कोण लिडर आसलो ताकाच सांगलेलें आसतलें, पण जे ट्रायबल आसा, खरे ट्रायबल आसा तांकां सांगूना. कित्याक मार्केट सेटअप करता तेन्ना मार्केट ओपन आसपाक जाय, ती शॉपां आसपाक जायना. मागीर ते म्हणटा हेंच विकता तें विकता म्हणून. स्पीकर सर, हेका लागून शॉपां बांदपाक जायना, सोंपे बांदपाक जाय. CM ठीक आहे, तरी लक्ष घालता आणि पळयता स्पीकर. येस, थँक्यू. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो.